बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे अमेन. मगला बापा तुका आर्गां दिता हे दिसा पासत हे घोडये पासत हे सुस्कार आमी आयज घेता त्या पासत हे सगळ्या बेसांवा पासत दिनवासता तुझ्या पुता पासत हे उतर आमी आयकूंक एकठांय जाल्या हे पवित्र आत्म्याचे शिकोवणे वरवीं आमी ह्या उतराची ह्या उतराचेर पातयेवन शिकल्या त्या पासत तुका आर्गां दिता. हें सगळें तूं आमच्या जिवितांत करता आमकां खरी वाट दिसूंक सोत घडून येतले आनी आमकां सुटका मेळटली आनी आमकां ह्या पावलांनी आमकां सुटका मेवल्या ह्या उतरान आमकां सोत दिसून आयला देखून आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी तुजें उतर सांगता दोगां तिगां एकठांय जाता आमचे मदें तूं आसता हे तुज्या आसण्या पासत तुका दिनवासता. आयज जें कितें आमी उतर तुजें आयकता आमच्या ब्रदराच्या तोंडांतल्यान तें तुजें उतर जावं दी. जें कितें तुका नाका तें ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरूंक दिवं नाका पवित्र आत्मे. हें सरेंडर कोता हें सेशन आख्खेंच ताचें तूं तुज्या हातीन घे एक एक उतर ताच्या तोंडांतल्यान तूं कंट्रोल घे. तुजें उतर सोत वाट आनी जिवीत जें कितें आमी आयकता तें आमकां समजिकाय दी आनी आमच्या जिवितांत पाळूंक आमकां आदार दी. हे जिविताची वाट हो उजवाड आमच्या काळजान आसा जो उजो आमच्या काळजान तुज्या मोगाचो उजो पेटला तो पालोवंक दिवं नाका. ती वाट झडत रावूं दी. तें तेल काबार जावंक दिवं नाका. दिसा दिसपट्टी तुज्या मोगान भरूंक आमकां आयतीं कोर. आमकां आमच्याच आपलेपणाची रितीं कोर आनी तुज्या मोगान आमकां भोर. आर्गां तुका महिमा तुका दिनवास तुका पवित्र आत्म्या तुज्या आदाराचेर पातयेवन हे मागणें हांव कोत्तां जेजू तुज्या पुताचे नांवी आमेन. Amen. आमेन. Amen. आमेन. Amen. थँक यू जिजस. कोणागे टेस्टिमनी हाय कितें आहा सांगपाचें. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. प्रेज गॉड. आयज हांव कोणा बारबो कॉफी घेतली. आमी सदां मिसा आमगे इगोर्जी एकठांय बसताय ओके. हांव मुखार बसता ते फाटल्यान बसता ते सिंगापोरियन आनी आमी केन्ना एकमुखार म्हणनाय ते म्हणटा आपूण तुका म्हणलें समज लेट्स गो फॉर कॉफी म्हणलें जाल्यार हांव आनी कितें म्हणटा काय म्हण आनी म्हाका सदां म्हणून सोदता पूण हांव इगोर्जी फोन ऑन मागीर नंबर देतो कितें कोनू घराको येयल्यार नंबर सांगता एनीवे सो ते पडाय कितें म्हणलें मुको फोन आहा म्हणलें नंबर घेया आनी आमी मेळया म्हणलें. ते म्हणपा लागले म्हाका जाय तुका मेळपाक आमी वळखनाय आमी फकत मिसा वळखताय. सो आमी काडली कॉफी गेली आयज आनी ते म्हाका आपणागे स्टोरी सांगता आपणा तुका सांगपा जाय हुंय आपणाक कितें जाता आपणा पासत माग म्हूण आनी स्टोरी स्टार्ट केली. आपणागे इंटेस्टायनस जाला एसोफेगस जाला आनी आपणा डायबिटिकुलायटिस जाला ओ माय गॉड सगळें आनी हांव सारकी आतां आमी पयले पाट मेळटाय आमी एकमुखार वळखनाय सो टॉपीक बंद करपाक चान्स ना म्हाका. एनीवे हांवें सांगलें बरें आतां तूं मुगे आयकोता म्हणलें ही सगळी स्टोरी कुशीन दवर कित्याक हांव नस म्हणलें म्हाका सगळी खबर आहा सांगोच पयलीं म्हाका कोट म्हणलें अशें करून स्टार्ट केलें. सो ते म्हणपा लागले तूं जाणा म्हणपा लागलें आपूण म्हाका पाद्रे पियो स्टिकर काडलो पाद्रे पियो गे तेर्स काडलो सगळें काण बॅगां तूं काण दाखयलें म्हाका आपूण हें मागणी कोत्ता म्हणपा लागलें तुवें हें मागणी कर म्हणपा लागलें हांवें म्हणलें हांव जायतें कोत्ता म्हणलें मागणी
तरी पूण हांव सारकें रेते आहलो म्हणलें. आतां जाणटा म्हणलें म्हगे लायफ आख्खो चेंज जाला सारकें. तुगे पयलीं आहलो तें कांयच ना. पूण म्हणपाक लागलें. सो हांवें मागीर सांगिल्लें चोय देवागे उतर आयकपा जाय म्हणलें, देवागे उतर वाचपा जाय म्हणलें. आनी देवागे उतर म्हणलें सारकें मनशां निवड कोत म्हणलें. आनी आतां तूं मिसा वचून ते मिसा वचून येयला, मिसा वचून येयला म्हणलें. कितें सांगिल्लें आयचें रिडींग कितें? I don't know, man. म्हणपा लागलो. I'm like, yeah, I know. You don't know. And so I started showing her, देवान संवसार कितकोन रचिलो, उजवाड जा म्हणलो. सो तुगे जिवितां हितू हें आहा, तूं कितू प्रॉब्लेम आहा, हितू स्कॅन करता, हितू इन्व्हेस्टिगेशन करता. तूं आयकोत म्हणलें तो दोतोरागे काणयो. पोतून 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 आयकोता. पूण देवान कित म्हणलें उजवाड जा. सो हॅव यू सेड एनी टायम म्हणलें लेट देर बी लायट. Have you felt any time म्हणलें आपण देवागे उजवाड म्हण. सो ते म्हणपा लागले, आय डोंट नो मॅन लायक यू टॉक. आय डोंट नो म्हणपा लागलें उलोवपाक. सो हांव म्हगे स्क्रिप्चर कितें कोत्ता ताका वाचूं लायता. सो म्हगे फोनाचेर उगडपा पडलें म्हाका. सो ते म्हणपा लागले कितून जाणो खूंय कितें आहा तें. हांवें सांगलें आमकां चोय आमगे प्रॉब्लम कित्याक आमी इगोर्जे वयताय. आमी बायबल वाचनाय देखून आमकां खबर ना. तूं बायबल म्हणलें फोनाचेर घाल जाल्यार तुका उगडपा जाता. बरें मागीर ते कांय गॅलेशियन्स 2:20 वाचून दाखयलो. जेनेसीस 1:2-3, 26, 27, 28. मागीर कितें वाचयलें ते कांय जॉन 10:10, जॉन 14:6, जॉन 15. थोडे थोडे स्क्रिप्चर दाखयले. पूण जालें कांय रिएक्शन ना. यु नो आमी किया म्हणपा लागलें टुराक एका पिलग्रिमेज. So I said, Ata, I can't think about that. I said, that fire that is inside me is also inside you. But I said, Praise God. sometimes we go running here, there, there. And दुयेंस कित्या जाता कित्याक देव आमगेलो अटेन्शन सोदिता. देव आमगे हुस्को कोत्ता. देव आमगे मोग जाय, देव आमगे टायम जाय. देखून म्हणलें तें अटेन्शन इल्लेशें देव घेता. कित्याक म्हणजे खंयच्यानूय येत जाल्यार देव दुयेंस धाडना म्हणलें. पूण तुगे ट्रायल पडयता तेदोनो ती देव अलाव कोत म्हणून सांगलें. सो या यू थिंक सो म्हणपा लागलें. म्हणलें आय नो सो. So तू म्हणलें आतां you have to believe in the word of God. You have to pray with the word. And even though you say rosary, तू म्हणलें आतां मूड. In Jesus' name, everything is washed by his precious blood. हे भाशेन उलोवपाक शिकूंक जाय. कित्याक 1 Corinthians 6:19 दाखयलें काय that your body is a temple of the Holy Spirit. Holy Spirit dwells inside you. You are not your own. You're bought with a price. सगळं वाचून दाखयलें काय तें म्हणपा लागलें आवय तू खबर आहा म्हाका कांय खबर ना. हांवें सांगलें हांव म्हणजे कितें येयलें जाल्यार हांव सांगून म्हणटा काय चल भायर सर. हिंग आनी तुका टायम ना. चल चल कुशीन चल. म्हाका वाट दी म्हाका वचपा जाय. अशें करून म्हणलें उलोवपा जाय तें कोडे. इट इज इवल. सो बरें. आनी मागीर म्हाका खबर ना मागीर मुगे दीस बिजी जालो. आतां हांव भितू सोद थिंगा आहा. सो हांवें मेसेज उगडल्या. ते म्हणपा लागलें आय जस्ट म्हाका मेसेज धाडटालें आय जस्ट थँक गॉड फॉर टुडे. शी सेड आपणागे टायम म्हणपा लागलें काय बरें केलो. आनी तुवें उतर शेअर केलें म्हणपा लागलें आपण एकदम मागीर आमी प्रेयर केलें. सो हिंग यो म्हणलें म्हज्या आतां धर आनी आमी थिंग कॉफी टेबलाचेर प्रेयर केलें. प्रेयर केलें आनी आतां आमगे प्रेयर दुसरी जात न्ही. आमी बेसांव दी म्हणनाय न्ही. आमी आतां धरलें आनी हांवें म्हणलें आर्गां तुका जेसू हे वेळा पासत. थँक यू फॉर दीस ब्युटिफूल डे. सगलो वेळ तूं हें कोत्ता आनी म्हगे भयणी पासत तुका अर्ग दिता. हें सगलें स्टेप बाय स्टेप तुगे कोरप कित्याक तुगे उतर आयकपा. ही भयणी मुगे तुगे उतर आयकपा आपयल म्हूण तुका हांव अर्ग दिता. आनी कितें मागणी केलें यू आर द वे द ट्रूथ एंड द लायफ. No weapon formed against me shall prosper. Everything shall melt in the name of God, in the presence of God. हे भाशेन मागणी केलें आनी सो शी सेड कितें जालें म्हणपा लागलें समथींग हॅपन टू मी म्हणपा लागलें. आय सेड वाव प्रेज गॉड. बरें हा आतां तेणें म्हाका मेसेज धाडल्या आय एम जस्ट सो टच्ड. टुडे वॉज माय बेस्ट डे. आय हर्ड द वर्ड ऑफ गॉड. आपण चिंतिल ना म्हणपा लागलें आपणा कितू उणें आहा तें आपणागे लायफांत. आपण जायते म्हाका सांगलें डिवायन मर्सी कोत्तें रोजरी कोत्ता.
आनी कसो सेंट मायकल प्रेयर कोत्ता कोण तो आमगेलो पाद्रे पियो प्रेयर कोत्ता आ लेडी ऑफ लुड्स प्रेयर कोत्ता दाखयलां म्हाका सोगलें दाखयलेशे कार्ड बॉक्स आहा सोगले कार्ड बॉक्स हांगान म्हाका दाखयलें हांवें म्हणलें आतां म्हणलें हें सोगलें मातशें बंद दवरी आनी म्हणलें तेंच रोजरा कोंत घे म्हणलें आनी ताचे देवागे उतर तूं उलोवपाक समज कर म्हणलें सो वय बरें जालें आनी आतां ती मेसेज चोयलें आतां कित्या आपणा बरें दिसोलें आपण देवा अर्घ दिता कित्या हो दीस ताणें आमचे पासत केल म्हणा आनी तुजे वरवीं आपणा उतर म्हणून सो प्रेज गॉड थँक यू जिजस Praise God. सो या देव हें कोत्ता देव आपणागे मनशां कितें कोन्न जाल्यार हाडटा एकठांय कोत्ता कितें कोन्न जाल्यार सो आर्गा जेजूक Praise God. प्रेज जीसस हा माझी बोले मरे सिस्टर प्रेज एकलो गॉड स्टुडंट आनी येयलो कितें हा हाय ना आमगे ऑफिसान एकलो स्टुडंट येयलो आनी तो PhD एप्लाय केली त्याने आनी PhD हम्म टेस्टा पास जालो तो सगळे ते डॉक्युमेंट्स घेवन तो येयलो रेजिस्टर करपा PhD हांवें म्हणलें पळयतात म्हाका आदार दी ह्या भुरग्या कडेन उलोवपा म्हणलें आनी हांवें विचारलें बाबा तुवें केन्ना बायबल उक्ती केला आनी तो शिकोयता डॉन बॉस्को कॉलेजीन पणजे आनी ना मॅम प्रेज म्हणूंक गॉड लागला पण केन्ना बायबल उक्ती करूं ना बायबल केन्ना तुवें वाचला ना म्हणूंक लागलो पळय आतां तूं म्हणलें व्हडलें शिकोप करूं वयता हें शिकोप म्हणलें फकत संवसारीक पूण देव म्हणलें आमकां रावता आपणा बोलये येयलो न्ही वय मॅम तूं सांगता तें सारकें म्हणूंक लागला पूण केन्ना बायबल उक्ती करूंक नको वय म्हणलें आतां तूं जशें जेवण जेवता सगळे तुजे कुडीक तेच भाशेन म्हणलें तुज्या आत्म्याक देव रावता आपले उतराक लागून मॅम वॉट यू सेड इज कंप्लिटली करेक्ट म्हणूंक लागलो बाबा म्हणलें आयसन म्हणलें बायबल उक्ती कर आनी सोद्दां म्हणलें वाच तितून म्हणलें तुका पवित्र आत्मो जेजू खुद उलयता त्या उतरांतल्यान हें शिकोप म्हणलें जायतें आसतलें पूण हें शिकोपा म्हणलें थोडो तेंप पूण तूं देव जाण प्रेज जाल्यार गॉड म्हणलें तुका वोडटें थँक यू जिजस म्हणलें म्हाका बरी ऑपॉर्च्युनिटी दिली पवित्र आत्म्यान प्रेज गॉड येस मॅम आय विल डू इट म्हणूंक लागलो प्रेज गॉड आय वॉज व्हेरी हॅपी टू गिव टॉक टू हिम थँक यू जीसस थँक यू जिजस आनी पाद्रींचे हितून आहा तो शिकोयता कितलीं वर्सां जालीं हांवें म्हणलें प्रेज गॉड प्रेज गॉड वाव प्रेज जीसस देवागे टायम आहा न्ही सारको परफेक्ट परफेक्ट प्रेज गॉड थँक यू जीसस आनी कोण आहा प्रेज गॉड थँक यू जीसस हेलो थँक यू होली स्पिरिट आर्का जेजू मोगाचे बावा प्रेज गॉड जेजू कारगां जेजू कारगां जेजू हांव करता आयकोतां जेजू ब्रदर हांव चिंतता आतां कितें उलोवपाक जाय तें कितें टॉपीक उलोवपाची तू आमकां ते पाट कितें सांगलो मरे कितें सांगलो ताणें फ्लावी आपूण दुसरे पाट शिकयतो म्हण इट वॉज ऑन द सिक्रेट प्लेस नो रे ब्रदर सिक्रेट प्रेज प्लेस गॉड येस ओके सिक्रेट प्लेस ओके ओके Yeah, प्रेयर yeah. ओके Oh, that is so nice. I was listening to the English teaching. Secret place Korea. ओके ओके थँक यू मातशी जीसस गोवायकी हा 2 दिले ब्रदर Praise God. Yes, Nettie also wants secret place. Praise Jesus. जेजू प्रेज गॉड Hallelujah. Thank you, Jesus. जेजू कारगां जेजू कारगां आनी Jesus कोणाची Karka. गोवायकी हा कित्याक कित्याक आमी दुसऱ्यांक घेवन येना हांगा क्लासीक आयकोपाक आमी दुसऱ्यांक इनवायट करूंकूय जाय न्ही आमी तींच आयकोता आतां आमी सगळीं एक्सपर्ट जालीं हांगा प्रेज गॉड आमकां कोण जाय आतां न्हूय जाय जीं आजून पासून देवाचें उतर नकोत तांकां आमी आमंत्रण दिवपाक गरजेचें न्ही
ना पूण होय तेंगे खूंय ब्रदर फोनाचे इंटरनेट लागना तेंगेले आय डोंट नो सम एरियाज ते प्रॉब्लम जाता सो टावर व्हॉट्सएप कॉल काडला पासून आतां सारकी सगळो. जायना आय डोंट नो पावर गेला खूंय कितें जालें म्हण प्रेज गॉड सगळे टावर आता कोविड-19 जाले उपरांत टावर सगळे काडल्यात. प्रेज जीसस प्रेज जीसस जेजू कारगां, जेजू कारगां. जेजू कारका ओके, कांय गोवायकी ना जाल्यार आमी कमेस करया. होय ओके. तुमी म्हणटाले हांव सांगतलो की सिक्रेट प्लेस म्हणजे कितें? देवाक उलोवपा सुवात मोलादीक जागो मोलादीक जागो मोलादीक जागो म्हणजे ह्या जाग्यार आमी विजीट करपाक गरज, आमी थंयसर रावपाक गरज. रावपाक रावपाक देवाच्या सांगाता रावपाक बरें, आमी आमी स्तोत्र 91 वसया. स्तोत्र 91 पयली आनी दुसरी वोड आमी वाचुया. Psalm 91 verses 1 and 2 आमच्यान घालूंक जाता. भावी घालूंक हातूंत जायना ब्रदर प्लीज गॉड पण वाच पोन्नो कोराराचो स्क्रिप्चर तो म्हणटच वाचूंक जाता जाल्यार वाचुया. ऑच्चॅटाचेर घालूंक जाता. जो मनीस भोव वाडट्या देवाक शेरोना येता आनी सर पदवेदाराचे सावळेक विराट घेता. तो सोरेस्पोराक म्हणटा, तूं मोसो आसरो, मोसो किल्लो, मोसो देव. बरें, तुजेर विस्वास दवरता. जेजू कारगां. पयली वोड मातशी स्लो वाच पळोवया. पयली वोड वाच. जो मनीस भोव वाडट्या देवाक शेरोना येता राव. जो मनीस वो व्हडत्या भोव देवाक वाडट्या शेरोणा येता म्हणजे कितें? जो मनीस वो व्हडत्या देवाक शरणा येता शरणा येता येता म्हणजे कितें? एक मनीस देवाशी वयता आपले सगळे काळीज आनी मोन घेवन. बरें, म्हाका दिसता आमचे भाशेन बरे भाशेन ट्रान्सलेट करूंक ना. जो कोण ट्रान्सलेट केला ताणें म्हणल्यार जो व्हडत्या देवाक शेरोणा वेता म्हणजे जो देवा कडेन वेता. पूण आमच्यान इंग्लिशीन घालूंक जाता. किंग जेम्स वर्शन Psalm 91 इंग्लिशीन घालूंक जाता. वय ब्रदर ओके, तातूंत आमकां कळोन येतलें कितें एक्झॅक्टली ताजो अर्थ कितें तो. घालता ब्रदर शेअर कर, मातसो शेअर कर, इंग्लिशीन घाल, नो प्रॉब्लेम. येस Psalm 91 KJV वर्शन. नो, KJV घाल, KJV, नॉट NKJV, KJV. ओके, कितें म्हणटा? He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. बरें, रावया. He that dwells in the secret place of the Most High. हाचो अर्थ कितें? आमी वो हें जें इंग्लिशीन बरयलां आमी आमचे भाशेन ट्रान्सलेट करीत सारकें ट्रान्सलेट करीत जाल्यार हाचो अर्थ न्ही की जो कोण देवाक ह्या सेक्रेट जाग्यार वेता थंय म्हणना. जो कोण त्या सेक्रेट जाग्यार रावता. आयकतात तुमी? देर होय इज अ ब्रदर डिफरन्स बिटवीन फरक आसता. जो कोण त्या सेक्रेट जाग्या कडेन वेता आनी जो सेक्रेट जाग्यार रावता.
प्रेज गॉड. आयकतात तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता तें? होय ब्रदर. पळय, आतां आतां समजा आमी सगळीं आयज सांजे झूम क्लासीर ह्या क्लासीत येयल्या. सुमार 9 जावच्या पयलीं आमची क्लास काबार जातली, झूम क्लास बंद जातली आनी आमी ह्या क्लासींतलीं भायर वेतले. सारकें? होय. होय सारकें? पूण देवाचें उतर आमकां सांगता की देवाचो एक सेक्रेट जागो आहा. देवाचो एक सेक्रेट जागो आहा आनी त्या जाग्यार आमी रावपाक गरजेचें. आमच्या त्या जाग्यार फकत थंयसर आमच्यान विजीट करूंक जायना. खूब लोक विजीट करता म्हणजे कितें? सकाळीं उठ्ठा, थोडे मागणें केले, सायबा थंय म्हाका बरी न्हीद येयल्या, हांव उठलो, आतां म्हाका उजवाड दिसता, हांव जिवो आहा, हांव जिवो आहा, अर्गान तुका जेजू जालें, दीस जालो कमेस, देवाक सोडलो, अर्गां दिलीं, सकाळीं उठलो म्हणून आतां काबार. त्या सेक्रेट जाग्याकडून हांव भायर गेलो, हांव त्या जाग्यार ना. तुमी समजता हांव कितें सांगूंक सोदता तें? होय ब्रदर. आमच्यान त्या सेक्रेट जाग्या कडेन फकत विजीट मारूंक जायना, आमकां त्या सेक्रेट जाग्यार रावचें पडटा. हाचो अर्थ कितें? दीस रात आमी थंयसर मागणी करून आमी कामाक वयचिना, आमी रांदचिना, कांय करचिना. हांव विचारता तुमकां, आतां ह्या क्लासीक तुमी येयल्यात, सगळीं ह्या क्लासीक जीं येयल्यान फकत बसोन ह्या क्लासीन आतां आहात? हांव विचारता, तुमी सगळीं जीं ह्या क्लासीक येयल्यान तुमी फकत तुज्या मेजाचेर बसोन स्क्रीनाक पडोन तुमी सगळीं फकत आपलो बायबल आनी नोटबूक घेवन तुमी आयकतात, वा थोडी तुमी रांदतात? हें केलां, ऑफ केलां सगळें? कोणाक तुजें प्रेज सगळें गॉड. भाजता, सगळें शिजता, फोंड मारला तें कोणाक आयकूंक जायना, पूण तूं थंयसर आहाय, आयकताय आनी मदल्यान कोणा बरोबर उलयताय तूं. प्रेज गॉड. प्रेज जीसस. हा कोण हांगा कोण तसलो कोण हा? हॅलो? ना ब्रदर. ना. आमी कितें शिंवता, आमचें मशीन चालू आहा, गुर्र. अरे चड आवाज करनाका, अरे बाबा चड करना, ताका आयकूंक जाय रे. ताका सांगता मागीर मातशी बोबो मार म्हणून, तुजें मशीना वयर मातसो चड बोबो मारतलो तो. तुजें फोंड मारता तें ताजे वयर तो बोबो मारतलो. पूण हांव जेन्ना देवाचें उतर आयकतां, जेन्ना हांव क्लासीक येता, जेन्ना हांव देवा फुडें आसतां, हांव 2 कामां करिना, 3 कामां सोड, 4 कामां सोड, मल्टीटास्कींग सोड, हांव फकत म्हजें मन, म्हजें काळीज आख्खें त्या उतरान हांव घालतां. हांव म्हजें नोटबूक घेतां, बायबल घेवन थंयसर रावतां. आमचे भाशेन इंग्लीश भाशेन आतां आमी इंग्लीशीन घातलां, बरें आमी इंग्लीश बायबल उगडली, एक आमची भाशेन बायबल आहा, एक आमचे इंग्लीश बायबल आहा, नोटबूक आहा, आनी हांव म्हजी चोत्राय सगळें जें शिकयतात ताजेर हांव दवरतां. कित्याक म्हाका एक उतर जें पवित्र आत्मा सांगता तें म्हाका चुकूंक नाका. प्रेज गॉड. प्रेज जीसस. थोड्या जाणांक तोंड पासून उक्तें करूंक जायना, जाणा कित्याक? प्रेज तुज्या गॉड. सायडीक तुज्या सगळ्या जाग्या कडेन खूब दबाव चलता, तुजें चर्चा चलता, तुजें फोंड भाजता, तुजें हें चलता, तें चलता, देखून तुका उलोवंक पासून जायना. प्रेज गॉड. थँक यू प्रेज जीसस. जीसस. भाव भयणीनो, तुमकां फटय नाकात, तुमकांच फटय नाकात. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकोंक येता, वय आतां म्हाका बाय मारियान सांगला शिकोवपाक, पूण हांव शिकयना तुमकां. म्हाका पोस ना शिकोवपाक, हांव फकत तें रितें कोप, फकत पवित्र आत्मा म्हज्या आमेन. वरवीं उलयता. प्रेज गॉड. हालेलुया. म्हाका व्हडलो प्रेज गॉड. प्रिचर म्हणून, व्हडलो जाणवार म्हणून, वा शाणो म्हणून म्हाका सजमो नाकात. आय एम ओन्ली द माउथ पीस ऑफ द होली स्पिरीट. एम्प्टी वेसल. देखून जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, आमी आमचें आख्खें मन दिवन तें उतर आयकोपाक गरजेचें. आमी प्रेज गॉड. फकत तें उतर बिश्टें आमी आयकलें, एके भाशेन रेडिओ चलता, झूम चलता, हें चलता, तशें न्हय. जेन्ना हांव उतर आयकतां, त्या उतराची हांव पूर्ण सजमणी घेतां. आनी जेन्ना आमेन. सजमणी घेता आनी तें उतर म्हजे भितर येता, म्हज्या काळजान येता, म्हज्या आत्म्यान येता, म्हजें मन बदलता,
आता हांव तें उतर जें आयकलां त्या वेळार जेन्ना मागणी करता तें उतर म्हाका त्या सेक्रेट जाग्यार आख्खो दीसभर म्हजें आख्खें जिवीतभर दवरता. Praise Praise God. God. Thank you, Jesus. Wow. Praise God. बा भयणीनो, आमी फकत विजीट केलें आनी आमी आयकलें आनी मातशें आमची तकली मातशी जोड जाली उरली. तें उतर शिकयलें, हांव जाणो इतलें म्हाका नोट बरयल्या, मातशें इतलें बदलें बरयलां. आतां म्हाका खूब म्हज्या तकलेन म्हज्या हांगा मेनून खूब वस्तू आहात, खूब वस्तू आहात, म्हाजेर कोणाक सांगूंक जाता. हाचो अर्थ कसलोच फायदो ना ताका. म्हाका जाय जें उतर हांव प्रिचरा कडसून आयकतां, पाद्री कडसून आयकतां, बिस्पा साहेबान आयकतां, व्हडलो व्हडलो प्रिचर आसूं 50 वर्सांचो ताजे पासून आयकतां, तें बरें आहा. पूण ज्या वेळार त्या उतराची म्हाका सजमणी मेळटा, कित्याक तें पवित्र आत्म्यान म्हाका कोडीत केलां, तें सोंपें केलां, त्या उतराची सजमणी दिल्या आनी आतां तें उतर म्हजे भितर आहा आनी आतां तें उतर आहा म्हणून आतां म्हज्यान त्या सेक्रेट जाग्यार रावंक जाता सासणाच्या सासणान. Amen. Praise God. Amen. Praise God. आयकतात तुझ्या भाव भयणीनो, म्हणटच ह्या वेळार आमची कूड, आमचें मन, खूब वस्तू आमकां डिस्ट्रॅक्ट करतल्यो. अरे हो शिकयता, हो सदां काल शिकयता, हो आतां शिकयता जाल्यार मागीर आमच्यान युट्यूबाचेर आयकोंक जाता. कितें चुकलें जाल्यार आमच्यान मागीर युट्यूबाचेर आयकोंक जाता. आतां आमी 4 कामां करया, 10 कामां करया, क्लास कॉमेस जाल्यार युट्यूबाचेर चलता, चलो न्ही. आनी मागीर म्हणल्यार तें केन्नाच मागीर जावचें ना म्हजें. जेन्ना आतां वेळ दिला, आख्खो सुमान म्हाका मेळ्ळा, आख्खो सुमान, फकत एक पाटी आमी सुमानाची मेळटा. हांवें सगळें म्हजें काम काबार केलां, सगळें पयस दवरलां, सगळें म्हजें प्लॅनिंग केलां आनी हांव आतां म्हजें आख्खें मन दिवन सगळें म्हजें कितें रांदपाचें आहलें तें, फोंड मारपाचें आहलें तें, शिंवपाचें आहलें तें, सगळें करून हांवें तयार केलां, सायडीक दवरलां आनी आतां आख्खें म्हजें मन दिवन, आख्खें काळीज दिवन, म्हजो बायबल घेवन, म्हजो नोटबूक घेवन, सगळें म्हज्या मनान खाल जावन हांव तें उतर आतां आयकतां. भावाचें न्हय, विन्संटाचें न्हय, पूण तें पवित्र आत्मा म्हाका कितें सांगता तें. म्हाका सजमणी ह्या वेळार त्या God. उतराची मेळपाक गरजेची. तेन्नाच Thank you, हांव त्या Jesus. सेक्रेट जाग्यार म्हज्यान रावंक जाता. आय कॅन ड्वेल इन द सिक्रेट प्लेस. Amen. Praise Amen. God. म्हणटच बाबणीनो, आतां हांवें तुमकां इंट्रोडक्शन दिलें. आतां आमी सेक्रेट जाग्यार आसात. आतां आमी सेक्रेट जाग्यार आसा, कित्याक आमी अच्छा. आतां त्या देवाच्या फुडें आसा. देव Thank you, आमच्या सांगात Jesus. आहा. आमी आतां सगळें आमचें काम सोडलां, सगळें आमचें चिंतना आमी सगळीं पयस दवरल्यात. वय म्हाका जेवण करूंक जाय, टिफीन करूंक जाय, फाल्यां कामाक वचोंक जाय, तें फोंड मारूंक जाय, तें शिंवोंक जाय, भुरग्यांक पळोवंक जाय, नातवाक पळोवंक जाय, हाका पळोवंक जाय, ताका पळोवंक जाय, थंयसर गोरकाराक फोन करूंक जाय, ते भयणीक फोन करूंक जाय, हाका मेसेज धाडूंक जाय. खूब वस्तू आहा म्हज्या मनान. पूण ह्या वेळार हांव सगल्यो त्यो पयस दवरतां, म्हजो मोबायल फोन पयस दवरतां. जें म्हज्या मदल्यान येता म्हाका डिस्ट्रॅक्ट करपाक, म्हजो वेळ काबार करपाक, म्हाका टेम्पटेशन दिवपाक, हांव तें पयस दवरतां. कोणाक येवंक जाय जाल्यार म्हजे कडेन उलोवपाक, हांव तांकां सांगता, हांव काशिना. Praise Jesus. पूण हांव शू म्हणना. हांव ते मोबायल, हांव म्हजे ऑडियो आहा तो कट करता. सांगा कितें चलता, सांगा तें खबरो हांव खबरो करता. Praise God. That's so beautiful. Praise Yes, God. brother. Thank you, कित्याक म्हाका, Jesus. हांव समजा तें अनम्यूट केलें आनी थंयसर कोणाची चर्चा चलता, कोणाची टीव्ही चलता, कोणाचें हें चलता. तूं टीव्ही चलता, सगळें चलता, तूंय हाय. आनी तुका आतां समजा कितें उलोवंक जाय जाल्यार हांव म्हणटा, बाय, तूं कितें म्हणटाय? आवाजूच ना. मागीर तूं Praise कितें God. करताय? सगळें म्हणटा क्वेश्चन Praise विचारता. Jesus. Arkan Jesus. ब्रादर विचारता. ब्रदर, हॅलो ब्रदर, कितें म्हणटाले हितून? परतून म्हाका प्रश्न विचारचो पडटा, कित्याक तुवें पयले प्रश्न आयकोंक जाय. Wow. Okay. हॅलो, कोण हा Yes, क्लासीन? brother. म्हाका No, brother, कोणें अनम्यूट I केला got हांगा? Praise Jesus. Arkan Jesus. भाव भयणीनो, देवाचें उतर आयकांक येता तीं
हें फकाणाचें काम न्हय. आमी तियात्राक येना, आमी मुवी पळोवपाक येना, आमी पिक्चराक येना, आमी कितेंय हांगा येना. आमी येता देवाचें उतर आयकोपाक. आनी जेन्ना Amen. तुमी देवाचें उतर आयकोंक येता, तें उतर जावन आसा भांगर आनी आनी तुजें सगळें जें तुजें दुडू आहा, डॉलर आहा, पावंड आहा, रुपया आहा, सोना बोना पोना सगळें कितें आहा, ताका कसलोच वालोर ना जेन्ना तूं Wow. देवाचें उतर आयकताय तेन्ना. Hallelujah. Hallelujah. Praise Thank you, Praise God. Jesus. Thank you, Praise Jesus. God. तुजो गोरकार जावं, तुजी भयण जावं, तुजी धूव जावं, तुजो नातू जावं, कोणाकूच वालोर ना. कित्याक हांव जें आयकतां जावन आसा देवाचें उतर. देवाचें उतर जावन आसा देव. कित्याक देव आपल्या उतराक Hallelujah. इतलो वालोर दिता. Hallelujah. God Thank you, values his Jesus. word Praise God. above his name. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise आनी God. ही वस्त आमकां सोजमणी मेळना जाल्यार भाव भयणीनो, म्हज्यान हें उतर तुमकां शिकोवंक जाता. बुधवाराच्या बुधवारा हांगा येवन तुमकां म्हजो सगळो आवाज करून म्हज्यान तुमकां शिकोवंक जाता. पूण तुमी ह्या वेळार हें उतर आयकना जाल्यार, ह्या उतराची सोजमणी घेना जाल्यार, कितें सोजमणी मेळोंक ना. ब्रदर, तूं कितें म्हणलें? म्हाका मातशें पोत्तून सांगताय? पोत्तून सोजमणी दिता. हांव सोजमणी दिवपाक तयार आहा. कित्याक Praise तुका उमेद आहा, तुका ती इंट्रस्ट आहा. पण कितें म्हणलें, आमचें चलता, आमची चर्चा चलता. तूं सांग रे बाबा, आमी हांगा आहा क्लासीन. तें उतर जें तुका ह्या वेळार परगट जालां, त्या उतराची हांवें तुका जी शिकवण दिल्या, त्या उतराक तूं जबाबदार जाताय. तुका सोजमणी मेळोंक ना जाल्यार, तुवें प्रश्न विचारूंक ना जाल्यार, तूं आतां त्या उतराक जबाबदार जाताय. कित्याक तूं हे क्लासीन आसाय. यू Praise आर इन दीस Jesus. क्लास, बट तूं आतां 100 कामां कोत्ताले म्हणून तें उतर जें तुवें आयकलें, तें तूं उतर सामकें आयकोंक नाय, त्या उतराची सोजमणी घेवंक नाय. पूण त्या उतराक तूं जबाबदार जाताय. कित्याक जेन्ना तें उतर परगट जातालें, तुवें तुजें आख्खें मन आनी काळीज दिवंक नाय. Amen. Wow. Praise God. Praise God. God. Thank you, Jesus. Very Praise true, Lord. Very Jesus. true, brother. Praise God. हा म्हणून आमी ल्हान भुरग्या भाशेन न्हय. अरे भुरगे आतां ही वाटेन करता, टीव्ही पळयता, रिमोट खाता मोबायल, आनी मागीर बाबा भुरग्या घाल, घाल तोंडान घाल. कोत्ताले आमी ल्हान भुरगीं, आमची भुरगीं आसतना तांकां जेवण दिवपाक जाय जाल्यार ना 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 ना, मागीर तांकां टीव्ही घालताले हांव. ती टीव्ही पळयतात करून, आनी मागीर झूप करून घालें भितर, त्या तोंडान उरलें करून. अरे खा रे बाबा, खा रे. रिमोट ऑफ केलो, टीव्ही ऑफ केली, फिनिश फिनिश वर, हा काबार जालें. दुसरी स्पून. म्हणजे ताका आतां सोयी जाल्या टीव्ही पळोवन, टीव्ही आसा जाल्यार तेंच्यान खातलें म्हणून ती आपलें खाता, बुडून जालें काबार काबार. तेच भाशेन हें देवाचें उतर तशें न्हय की हांवें तें उलयलें आनी तूं बिश्टें तें घेवलें, तें गुरू 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 करून जावचें ना. तें उतर घेवपाक जाय, ताकाची सोजमणी घेवंक जाय, ताका रूच येवंक जाय, बरे भाशेन तुज्या काळजान वचोंक जाय, तुज्या मनाची नडचण जावंक जाय. कित्याक तें उतर तुवें पाळूंक गरजेचें. आमी Hallelujah. येना हें Praise उतर फकत आयकोपाक बुधवाराच्या बुधवारा. हें उतर आमी आयकता कित्याक ह्या उतराची सोजमणी मेळोन हांव म्हज्या मनाची नडसणणी करून म्हाका तें उतर पाळून म्हाका तें जैतिवंत जिवीत जिवंक एकदम गरजेचें. Amen. Praise Hallelujah. God. Amen. Praise Jesus. आयकतात म्हज्या बाबा भयणीनो कितें सांगता तें. Boy, brother. हांव ल्हान भुरग्या Yes, भाशेन brother. तुमकां शिकयना. तुमी सगळीं जाणटी. तुमी थोडीं जाणां तुमी पाय माय जाल्यात, तुमी शामाय शापाय जाल्यात, तुमकां नातवां Mm. आसात. थोड्या दिसांनी तुमी ग्रेट ग्रेट ग्रँड फादर, ग्रेट ग्रेट ग्रँड मदर जातली. Praise Praise हय, आमची God. God. बाय मारिया जी कॅन्डिडेट ग्रेट ग्रेट मदर जावपाक ती आतां आसता पळय. आमची फार बाय जाणटेचो. आमची बाय मारिया आतां कॅनडा जाल्यार तिचें आतांच प्रमोशन जालां. तिका मातसो वेळ रावचो पडटलो. ती ना आतां brother, म्हणजे प्रमोशन तिका मेळ्ळां. जेजू Praise कार्य. God. Praise तुवें जेजू ब्रदर करता. तुवें आतां उतर समजायला आनी त्याचे उतराचेर हांव म्हज्या चेडवाक सांगतलें. फर्स्ट प्रायोरिटी आमी देवाक दिवंक जाय. डोंट रावन हांगा वयतो म्हाका हेल्प करता. गो टू द फादर. आमचो हेवली फादर दोन्ही हात उखलून आमकां आपयता, यो म्हजेशी. Praise God. Praise मारिया God. जाणय, जेन्ना आमकां देवा कडसून कितें जाय न्ही, आमकां कितें जाय आनी तें आमकां मेळ्ळें
आता गेली आमी आता आमची सगळी चोत्र आमच्या बेसांचेर पडटा. ऑल आवर फोकस इज ऑन आवर ब्लेसिंग. मागीर त्रास जाले, देवा कडेन धांव, प्रिचरा कडेन धांव, ब्रादरा कडेन धांव, सिस्टरा कडेन धांव, पाद्री कडेन धांव, पाप साहेबा कडेन धांव, सगळ्या कडेन धांव. हें चलचें ना. आमकां जाय त्या सेक्रेट जाग्यार रावपाक. वी नीड टू ड्वेल इन द सिक्रेट प्लेस. Amen. Praise the Yes, Lord. Jesus. Hallelujah. Praise God. बरें, वाव. आमी आतां सेक्रेट जाग्यार पावली. आतां हांव तुमकां शिकोवंक सोदतां. ह्या मागण्याचे जेन्ना आमी मागणे करता, सेक्रेट जाग्यार आमी कितें करता? आमी मागणे करता. वय की ना? या वय. आमी जेन्ना एका सेक्रेट जाग्यार आमी सेक्रेट जाग्यार ना की आमी थंयसर हुंदरा भाशेन थंयसर आमी कुडीन आमी उरल्या थंयसर कोण म्हाका पळयना, कोण म्हाका दिसना, कोण म्हाका पळयना, हांव थंयसर कुडीन आनी ओगी रावला. ना ना ना, हांव त्या कुडीन तेन्ना सेक्रेट जाग्यार हांव मागण्यांनी कित्याक हांव ह्या वेळार म्हजो संबंद म्हज्या देवाशी गोड करूंक सोदतां. म्हणटच ह्यो 4 वस्तू म्हाका दिसता 3-4 वस्तू ह्या वेळार म्हज्या मनान 4 वस्तू येतात ज्यो म्हाका मागण्या वरवीं ह्या सेक्रेट जाग्यान एक जोयतीवंत जिवीत जिवंक दिता. जेन्ना हांव ह्या सेक्रेट जाग्यार तेन्ना म्हज्यान एक जोयतीवंत जिवीत जिवंक जाता. कित्याक भाव भयणीनो, आयकात हांव कितें सांगूंक सोदता तें. जेन्ना हांव ह्या सेक्रेट जाग्यार रावतां, फकत विजीट करिना, फकत थंयसर हांव वचना आनी मागीर भायर येना. हांव त्या जाग्यार वेता आनी त्या जाग्यार हांव रावतां. आतां हांव त्या जाग्यार रावतां म्हणून ह्या वेळार हांव तुमकां सांगिना की हांवें आतां त्या सेक्रेट जाग्यार वचोंक जाय. आमी जेन्ना हांव तुमकां देवाचें उतर आयकता, हांव सजमतां तुमी त्या सेक्रेट जाग्यार आसात म्हणून. आयकता ना कितें सांगूंक सोदता तें? वय वय तुमी brother. सजमनाकात की वय ब्रदर. हांवें त्या सेक्रेट जाग्यार वचोंक जाय, हांवें त्या सेक्रेट जाग्यार रावंक जाय. हांव सजमतां तुमी रावंक. सगळीं त्या सेक्रेट जाग्यार आसात म्हणून. आमेन. Hallelujah. प्रेज गॉड. हांव आतां थँक सांगता यू म्हणून तुमी आतां जीसस. थंयसर वचनाकात. हांव सजमतां तुमी थंयसर आहात म्हणून. यू आर इन द सिक्रेट प्लेस. यू आर ड्वेलिंग इन द सिक्रेट प्लेस. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? वय वय Yes, brother. ब्रदर. brother. तुझे उतरूय त्या देवाचे वेळार उतरूय हांव तुमकां secret आसा. शिकयना की तुमी त्या सेक्रेट जाग्यार वचोंक जाय, थंयसर विजीट करूंक जाय. कित्याक तुमी त्या सेक्रेट जाग्यार ना जाल्यार हांव जें आतां शिकयतां ताजो फायदो तुमकां मेळचो ना. कित्याक तुमी इतले म्हयने इतलीं वर्सां देवाचें उतर आयकत येयल्यात, पूण तें फकत उतर आयकलां आनी एका कानान आयकलां, दुसऱ्या कानान सोडलां. मागीर परतून बायबल स्टडीक गेल्यात, इतले रितिराक गेल्यात, इतले प्रिचींग आयकलां, म्हजें आयकलां, हाचें आयकलां, ताजें आयकलां, सगल्यांचें आयकलां, पूण फकत आयकलां, एका कानान गेलां, दुसऱ्या कानान सोडलां. पूण हांवें तें आयकलां जाल्यार, त्या उतराची सजमणी घेतल्या जाल्यार तें उतर भायर वचोंक दिवंक ना, पूण ताचेर नियाळ करून आतां जे म्हज्या एका कानान गेलां, दुसऱ्या कानान हांवें तें आतां म्हज्या तकलेन व्हेलां. त्या तकलेन सजमणी घेवन तें म्हज्या काळजान घातलां. तें काळजान घातलां म्हणून हांव तें उतर आतां पाळटां. तें उतर पाळटा म्हणून हांव आतां त्या सेक्रेट जाग्यार आसां. आय एम ड्वेलिंग इन Praise द God. सिक्रेट प्लेस. Amen. Thank you, आयकतात? Jesus. वय प्रेज brother. Yes, गॉड. brother. म्हणटच आतां जी सजमणी हांव आतां शिकयतलो, हांव शिकयतलो की तुमी आतां ह्या वेळार त्या सेक्रेट जाग्यार आसात. तुमी वचपाची ना. कित्याक वचपाचें आहा जाल्यार सोडात. सोडात. जस्ट फॉरगेट इट. विसरात तुमी. Thank कित्याक you, आतां आतां Jesus. हांव आतां 100 कामां करता. तूं कितेंय सांग रे बाबा. तुका कितें पडलां? तूं फकत शिकयताय बुधवाराचे. आमकां कितलो वार पडला. आमकां रांदूंक जाय, टिफन करूंक जाय, भुरग्यांचें आहा, नातवांचें आहा, हें आहा, तें शेजाऱ्याचें आहा, पादवीगाराचें आहा, बिस्पाचें आहा, सगल्यांचें आहा. तुका कितें सांगू आमकां सांगपाक? पूण तूं सांगताय तें आमी आयकूंक तयार ना. हांव कितें करूंक सोदता तें तुका कितें पडलां? तुका प्रेज कितें गॉड. पडलां? पूण देवाचें उतर म्हणटा, तूं ह्या वेळार सेक्रेट जाग्यार नाय आनी तूं ह्या वेळार हें उतर जें तूं आयकताय तुका सजमणी मेळना, तूं तुजो वेळ पिड्यार करताय, तूं तुकाच फटयताय. यू आर फुलींग युअर सेल्फ.
आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो? वय ब्रदर वय. ओके. पहिली वस्त म्हणल्यार आतां हांव सेकंड जाग्यार आहा म्हणून पहिली वस्त म्हणल्यार हांव त्या जाग्यार मागणें कोत्तां आनी देवाचें उतर म्हणटा की हांवें मागणें करूंक जाय थांबोन आसतना. प्रे विदाउट Ceasing. ceasing. सीझिंग. प्रे विदाउट सीझिंग म्हणजे कितें? आमी मागणें करूंक जाय फकत सकाळीं सुमार 15 मिनटां वदें वर. समजा थोडीं जाणां म्हणल्यार आनी बरें बाबा तुवें आतां सांगलां 1 वर करून आतां 1 वर करता, हांव 5 उठ्ठा, 5 ते 6 पर्यंत हांव म्हजी घोडे पळयतां. 5 जालीं आतां बरें 1 वर, आतां 6 जालीं, जालें ब्रादरान सांगलें 1 वर मागणें करपाक, जालें म्हजें एक मागणें 1 वर जालें. Yes. बरें 1 वर मागणें केलें तुवें. तुम्ही थोडी सणस म्हणटल्यात अरे तूं आमकां कालचे फाटी 1 वर सांगताय, आतां 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 दुसरें सांगताय, हें न्ही कितें? 1 वर सांगलें, आतां आमी कॉमेस केलें 1 वर. कशे भाशेन आमी अशें आनी तशें एटीकेटी करून अलावड आनी कितें करून आमी 1 वर काडलें सकाळीं उठोन. आतां तूं म्हणटा 1 वर नाका, 1 वर पुरो ना. हांव तेंच सांगता तुमकां. हांवें जेन्ना मागणें करूंक जाय, आय हॅव टू प्रे विदाउट सीझिंग. म्हणजे कितें? हांव ज्या भाशेन नॉश्तो कोत्तां, दनपारचें जेवण खातां, हांव तेर्स कोत्तां, हांव मिसाक वेतां. एक पाटी मीस जालें, आरे बाबा मीस जालें, तेर्स जालो, नोवेन जालें, डिवायन मर्सी जाली. तें आमचें कितें करूंक जालें तें जालें, रांदप जालें, जें करूंक जाय तें जालें. आतां बसलां, कितें कोत्ता रे? आतां मातसो युट्यूबाचेर वेतां. आतां मातशें हांव तें कितें आमकां कितें धाडलां, गोंयची खबर कितें धाडल्या, हाची खबर कितें धाडल्या, वॉट्सॅपाचेर कितें धाडलां, हें कितें तें मातसो आमकां वेळ जाय. हें मागणें 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 कितें कोत्ता रे? मागणें मागणें मागणें. पूण आतां आमकां मातसो वेळ, आमकां मातशें इल्लें लेजर जाय. आय Yes. नीड सम लेजर. म्हणजे पांय वयर घालूंक जाय, बरी एसी घालूंक जाय, फॅन घालूंक जाय, टीव्ही घालूंक जाय, मातसो न्यूज पळोवंक जाय, मातसो कितें चलता, कितें आमच्या गोंयांत कितें चलता. आतां तुमी सगळीं जीं कॅनडा गेल्यान, ऑस्ट्रेलिया गेल्यान, भायर आसात. आमचो बाब डॅरिक UK आहात. तुमी आतां आमची बाय ऑस्ट्रेलिया आहा, आमची बाय दुसरी मारिया जासिंता गोन्साल्वीस ती आतां कॅनडा गेल्या. तुमी सगळीं हांगा आहात. तुमी म्हणटल्यात आतां आमी गोंया भायर आहात, मातशें आमी युट्यूबाचेर या, आमची गोंयची खबर पळया कितें चलता. नवीन टायम्स ऑनलायन, हेरल्ड ऑनलायन, कितें तरी आमी न्यूज पळया. वय की ना? वय ब्रदर. आनी आमी जेन्ना ही खबर आयकता गोंयची, तुमी आतां गोंयची खबर आयकोन तुमी आतां कितें कोत्तल्यात? कितें कोत्तल्यात तुमी? समजा तुमकां गोंयची खबर मेळ्ळी, तुमच्या आपुरबायाच्या आमच्या गोंयाची खबर तुमकां मेळ्ळी. आमी आतां गोंयाच आहात, हांव आतां गोंया आहा, पूण तुमी गोंया भायर ना. गोंयची खबर आयकली, मामीची खबर आयकली, शेजाऱ्याची. मामीक फोन केलो, मामी खंय हाय माय तूं? कितें सांगू रे वया, आमचो शेजारी असो आहा, तो आतां लंडन गेला, तो आतां मुनाचेर गेला, ताची बायल दुसऱ्या बरोबर धांवता, ताची चोली काजार जाल्या. ही सगळी खबर आमकां मेळटा. बरी खबर मेळ्ळी, आमच्या आपुरबायेच्या गोंयची खबर मेळ्ळी, आमच्या आपुरबाय गांवच्या लोकांची खबर मेळ्ळी. तुवें कितें केलें ही खबर आयकोन? That's true. Praise आमी God. तांकां प्रे करूंक जाय दुसऱ्यांक ब्रदर. सांगता. प्रे दुसऱ्यांक करूंक जाय सांगतात बरें ब्रदर. कित्याक बरें. बाय जासिंता तूं गोंयान आहाय, तूं पुना आहाय, तूं सांग आतां पुनांतल्यान कितें कोत्तेली तूं? दुसऱ्यांक सांगोंक सोदतात आमी मागीर. शाबाश, Wow. शाबाश. Praise God. आमकां आनी BBC आनी CNN आनी आमची दूरदर्शनाची गरज ना. तुज्यान आतां ती खबर तुज्यान दिवंक जाय. सामकें सांग. आमचे बाय जासिंता सामकें सांगलें. बाय मारिया ऑस्ट्रेलियाची, बाय मारिया पर्ताची. तुका गोंयची खबर मेळत जाल्यार तूं आतां कितें सांगतली? हय हांवांनी ती खबर घेना ब्रदर. तूं सांग मारिया, तुजी सोड बाबा. दुसरी मारिया वसया, बाय आमची कॅनडाची, ती आतां अहमदाबादथान आतां ती गुजरातथान ती कॅनडा गेल्या. तुका आतां अहमदाबादाची खबर मेळ्ळी, तुजी आतां दुसरी फामील आहा. जेन्ना तुका खबर मेळ्ळी, तूं कितें कोत्तली बाय?
ब्रदर म्हाका कोण फोन करिना, हांवूय करिना सुबेज, कितें Praise देवाचें God. उतर आसा जाल्यार तुजें ऑडियो तुमकां हांव सगळ्यांक फॉरवर्ड आतां करता. पाप साहेबा कडेन हांव बरयतां. तुमकां सगळ्यांक शांत करपाक, सगळीं जे मारिया तुमची नांव आहात तुमकां शांत मारिया करता. ब्रदर हांव एकली सत्य म्हणटा हांव ती सांगता. खबर घेना, एकली म्हणटा हांव Praise God. कोणाक फोन करिना. म्हाका केन्नाच थंयसर कितें चलता तें म्हाका नाका, म्हाका कांय पडोंक ना. आमी फकत जी गोंय आहा आमी न्यूजपेपर वाचता. आमकां न्यूजपेपर आमच्या घरा येता. कोण तो शेजारी हाडटा तो म्हणटा घाला तुज्या हाच्या तुज्या तुज्या दारा सकला, तुका खबर मेळटा सगळी गोंयची. जेन्ना आमकां ही खबर मेळटा, कांय वायट ना खबर मेळत जाल्यार, पूण आमकां जी खबर मेळटा तेन्ना आमी कितें करता? आमी हाका सांगता ताका सांगता, ओ आमी मागणें करता. डू वी प्रे फॉर देम? Yes, Yes, brother. yes, brother. We do pray for peace and unity. म्हणटोच म्हाका मागणें बंद करिनासतना गरजेचें, कित्याक ह्या काळार म्हज्या भाव भयणीनो आमी मागणें करपाक गरजेचें. अशें न्ही की हांव जेन्ना घरा म्हज्या आहा कुडीन आहा हांव मागणें करता आनी आख्खो दिसभर हांव कोणाक मेळटा, आरे खंय हाय रे, कशीं आहा भुरगीं तुजीं, कशीं आहा, खबर येयल्या, हाची येयल्या ताची आयल्या, जाणय मरे म्हाका ती गोंयची खबर येयल्या, अशें जालां तशें जालां, आनी तिचो जाणय मरे अशें चलता. आमी आतां ती खबर सांगच्या पयलीं जेन्ना कोणाची खबर आमी आयकता आमी आमी तांचे बरोबर मागणें करता काय, तांकां आमी गोवायकी दिता काय, आमी साक्षी जाता काय, आमी आमच्यो चार खबरो सांगता, तांच्यो चार खबरो आयकता आनी आमी कसलोच आमी आमी मागण्यांनी रावना. आर वी इन प्रेयर? ओ तांचे बरोबर आमी मागणा भियेनाका, आमी मागणें करुया. हे कितें परिस्थिती जी तुजी आहा, कित्याक भाव भयणीनो हांव तुमकां सांगता, हो काळ जावन आसा एकदम वायट. जेन्ना कोण तुमकां कितें खबर सांगता कोणाची, जाणय आयज हांव गोवा मेडिकल कॉलेजीन गेल्लो, कित्याक हांव ज्या गांवचो आसागांव गांवचो, आतां बास्तोरा रावता, एकलो तरणाटो ताका हार्ट एटॅक जालो आनी अकस्मात ताका लास्ट वीक हांवें पळयल्लो तितून आमच्या आस्कोन इगर्जेन आमचें कितें आहलें कोमनीदाराची मिटींग आहली आनी थंयसर कितें जेवण दिल्लें थंयसर आसलो. काल कळ्ळें ताका हार्ट एटॅक जालो म्हणून, ताका जीएमसीन व्हेला म्हणून हांव गेलो थंयसर ताका पळोवपाक. थंयसर गेलो ताका पळोवपाक, पूण तो मेळोंक ना, कित्याक ताका स्टॅन्ड घाला आनी ताका त्या रुमान घाला. पूण त्या वेळार कोण भायर वेतालो, कोण एक बायल भायर वेताली, आमी ताका वखता. ती म्हाका म्हणून तिकाय हार्ट प्रॉब्लेम जाला, तिचे थंयसर मागणें केलें, थंयसर मागणें. आनी जेन्ना आमी थंयसर जीएमसीन येयल्या ताका मेळोंक ना, हिका मागणें केलें, आमी म्हणलें आमी चलया आतां हॉस्पिटलान या आनी खंयच्या वॉर्डान या. म्हणटच थंयसर एका वॉर्डान गेलीं, जी आमी थंयसर किडनी, सगळ्या लोकांची किडनी, ताका कितें म्हणटात नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, म्हाका बाय मारिया जाणा जातली. होय ब्रदर, येप. म्हणटच आमी त्या डिपार्टमेंटान गेलीं, कित्याक ही बायल त्या डिपार्टमेंटान आहली, आमी त्या डिपार्टमेंटान वचपाची आसली. हांव फकत एक बायल एका दादल्याचेर जो म्हाका फोन केल्लो, एक असिस्टंट सुमार एक सुमान पयलीं, तो गोरकार आहलो म्हणून ताजेर गेलो. तो थंयसर सामको काबार जाल्लो, ताची किडनी चलना, ताका डायलिसीसार आहा आनी ताची बायल थंयसर आसली आनी तो ताची किडनी चोला म्हणून ताची आख्खी ताची कात ही स्कीन सामकी काळी जाल्या, तो काळो जाल्या. आनी सुमार 7 म्हयने पयलीं तिजो फोटो दाखयल्लो तिच्या गोरकाराचो, आनी हांव ताका आतां पळयतां आनी ताजो फोटो पळयतां, हांव समजता तोच मनीस न्हय. 7 म्हयन्यांनी हो दुसरोच दिसता. हो पयलो इतलो हँडसम दिसतालो 7 म्हयने पयलीं, आतां 7 म्हयने जावन तो बाजेर आहा, सामको मेलो, ताका सगळो सोर घातला, दोळे बंद जाल्यात, तो कांय उलयना आनी ताची ताची आनी भुरगो तो मस्ट बी अबाउट 55, 50 53 55. म्हणटच जेन्ना थंयसर गेलो, बायल म्हणटा हांव नको कितें जालां तें ब्रदर, हो वाचतलो कितें करतलें. हांवें म्हणलें पळय, तिचो उतराची सजमणी दिली आनी थंयसर जाणा आमचे बाजो खूब आहात, सगळे बाजो लायनीन एका लायनीर आहात, हिंदू लोक आहा, क्रिश्चन लोक आहा. हांवें थंयसर ताचेर मागणें केलें, सजमणी दिली उतराची, ताका सांगलें जेजू तुजें, हांवें त्या बायलेक तिच्या सांगलें, बायलेची भयणूय आसली, आनी तिका सांगलें जेजू हांव तुजें मांस खाता, जेजू हांव तुजें रोगत भितर, मातशें ताका वराच्या वरां दी. आनी इतलें म्हणसर मागणें केलें.
मागणे कोत्ता म्हणून म्हज्या भाव भयणीनो पळय पवित्र आत्म्याची देवाची मिलाग जेजूची मिलाग तो ताणें दोळे उक्ते केले, तो Wow. उलोवंक लागलो आनी Praise बसलो. God. तो उठलो आनी बसलो. आतां हांवें बायलेक सांगलें आतां ताका वरांच्या वरां तूं आतां ताका कितें दी जेजूचें रोगत दी. जेजू हांव तुजें मांस खाता, जेजू हांव तुजें रोगत पितां. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 56 जेजू म्हणटा जो कोण म्हजें मांस खाता, जो तुजें रोगत पियेता तो म्हजे भितर जियेता, हांव ताचे भितर जियेता. म्हणटच त्या बायलेक सांगलें, बरोवन दिलें, स्क्रिप्चर बरोवन दिलो. तिका सांगलें आतां कॉमेस कर, 5 फाटीं मोड ताका दिवंक दी जेजूचें उतर, कित्याक ताची किडनी चलना आनी ताका दी 5 फाटीं मोड. ताणें भाव भयणीनो 1 वर पयलीं ही क्लास कॉमेस जावचे देखून हांव लेट जालो मातसो. हांव त्या बायले कडेन ताच्या बायले कडेन न्ही, बायलेच्या भयणी कडेन म्हाका फोन केलो. ती म्हणूंक लागली तो आतां उलयता, तो आतां हांसता, जोक Unconscious. करता, जो मरणाच्या तोडीक पावलो सकाळीं. ती Praise सोड, God. ती गजाल सोड, ती हांव हें सांगपाक तुका सांगूना. पूण जेन्ना हांव मागणें कोत्तालो थंयसर सुमार थंयसर त्या बाजेक ह्या बाजेक फुडें बाजेक ती कोण बायल थंयसर आयकता. हांव मागणें कोत्ता म्हणसर ती म्हाका बायल म्हणटा ब्रादर मातसो ये म्हज्या गोरकाराचेर मागणी करपाक. सगळ्यांची किडनी काबार जाल्या, दीस नॅफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट. हांव थंयसर Mm. थंयसर तो थोंड आहा, तो तो खरें तोय तो काय म्हणटा ताची किडनी काबार जाल्या. आनी ती बायल रोडटा थंयसर म्हणटा वो म्हजो गोरकार हांव नोको. तोय भुरगो, तिका हांवें तें उतर दिलें. थंयसर काबार जाता म्हणसर ह्या दादल्याची बायलेची भयण आसली ती ती म्हाका म्हणटा ब्रादर म्हजो भुरगो असो आहा, म्हजो गोरकार असो आहा, म्हजो दोगपूत UK आहात, बुड्डूड धाडिनात आनी गॅमलींग करता. ती खबर सांगली, तिका हांवें सोल्युशन दिलें. तें काबार जाता म्हणसर सायडीक आनी कोण आसलो हांव ह्या लोकांक वखना, हांवें केन्नाच पडूंक ना. पूण भाव भयणीनो जेन्ना हांव तें उतर उलयतालो, हांव तें मागणें करतालो, पवित्र आत्मो थंयसर खाजेर येयलो. हांव तुमकां सांगता Praise God. आमी थंयसर वेता, आमी थंयसर फकत मागणें करपाक वचना. थंयसर देवाचें प्रेझन्स, द प्रेझन्स ऑफ गॉड, द Amen. प्रेझन्स ऑफ गॉड मोहिमा. कम्स इन दॅट देवाची प्लेस. मोहिमा. The presence of God comes in this place because we are there. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise Thank you, you, Holy Jesus. Spirit. पवित्र आत्मा आमचे भितर हा म्हणून देखून त्या वेळार पवित्र आत्मा देव त्या जाग्यार येयला. Hallelujah. आनी लोक थंयसर मोहिमा देवाची पळयता. म्हणटच 3-4 लोकांक हांवें केलें. म्हजी मिसीस येयल्ली, मेलिनी येयल्ली. ती म्हणटा आरे बाबा तूं एकल्याक येयल्लोय, तुका 4 कस्टमर मेवले. हांवें म्हणलें कस्टमर म्हणनाका, म्हाका त्या वेळार खूब दूख भोगलें आनी खूब रागूय येयलो ह्या सैतान आमच्या लोकांक कितें केलां म्हणून. Praise God. तुम्ही Praise God. सहमतात की Thank you, म्हाका Holy कस्टमर Spirit. मेले मागणे येयला. त्या वेळार देयर वॉज होली एंगर इन मी. होली एंगर कित्याक बाय म्हणून कोण इग्रोज मातयेचो कोण ना, कोण पाद्री ना, कोणें थंयसर येवंक ना त्या हॉस्पिटलान. लोक थंयसर 1 म्हयनो 2 म्हयने आहा, कोण येवंक ना थंयसर पळोवपाक तांकां. ती फकत पळयता कोण येतलो, कोण तें उतर दितलो, कोण तांकां उर्बा दितलो, कोण तांकां एनकरेज करतलो. आनी आमी इगोर्जेन वेता फकत आमी मीस आयकोपाक थंयसर टेस्ट करपाक. पूण त्या जाग्यार ज्या जाग्यार लोकांक देवाचें उतर आयकोंक जाय कित्याक ती त्रास जालां, कोण थंयसर ना, कोण थंयसर ना. देखून म्हाका राग येयलो, होली एंगर. देखून हांव विचारता तुमकां, जें हांवें तुमकां आयज सांगलां तें आमच्या एक एकल्यांनी करूंक जाता. आमी फकत उतर आयकता, आमी बसता आनी आमी कांय करिना. आमी आमच्या जाग्यार बसून फकत रेकॉर्डिंग करता, आमी आयकता आनी आमी धाडटा. पूण ज्या जाग्यार लोकांक आयकोंक मेळना, तांकां स्वत कितें तें कळोना, आमी थंयसर वेता काय, तांकां उतर आमी दिता काय, तांकां आमी बरी खबर सांगता काय, आमी आमच्या खोशेची वाट सोडून थंयसर आमी वेता काय. आमी सगळीं बिजी, आमकां खूब वस्तू आहा करपाक. आनी देखून भाव भयणीनो हें जें उतर आमी आयकलां, हें जें त्या सेक्रेट जाग्यार आमी फकत विजीट करिना, आमी हात म्हणून आमी त्या सेक्रेट जागो घेवन आमी आतां दुसऱ्या कडेन वेता आनी तिचो देवाची मोहिमा लोकांक पळोवंक दिसता.
The Praise God. glory of God is visible in the places that we visit because we are dying to self. आम्ही आमचे खोशीची वाट सोडटा म्हणून आम्ही आता जेजूक थिचोर दिवंक शकता. Praise God. Thank you, Jesus. Jesus. Praise God. थिचोर म्हाका Hallelujah. वच हांव दोतोर, हांव नर्स, म्हाका कितें दुडू मेवतले, म्हाका कितें चॅक मेवतलो, म्हाका कितें फायदो मेळटलो, म्हाका कितें फायदो मेळटलो म्हणून हांव थिंचर वचना. हांव फकत वेता देवाची महिमा थिंचर दिवपाक. हांव म्हाका म्हाका म्हजे मनान हांवें चिंतूंक जाय. म्हाका आमी सदांच चिंता म्हाका कितें मेळटलें, म्हाका कितें फायदो जातलो, म्हाका कोण कितें दितलो. हें हांव चिंतीत जाल्यार बाब भयणीनो हांव काबार. आय एम Praise फिनिश्ड. God. Yes, brother. हांवें चिंतूंक जाय जेन्ना सकाळीं कॉमेस कोत्ता म्हजो दीस. हांवें चिंतूंक नाका म्हाका कितें मेळटलें, म्हजो कितें फायदो जातलो. म्हज्यान म्हाका कितलो फायदो मेळना म्हणून ताच्या उतरा वरवीं हांव त्या सेक्रेट जाग्यार आहा म्हणून हांव आतां तो सेक्रेट जाग्यार वचोन त्या रावता म्हणून आतां म्हज्यान देवाची महिमा त्या उतरा वरवीं दुसऱ्यांक दाखोवंक जाता. तांकां देवाच्या राज्यात खोरीत भाशेन हाडूंक जाता. कित्याक जेन्ना लोक त्रासान आहा, जेन्ना लोक त्रासान आहा, तूं कितें सांगताय तें तूं सांगशी जाल्यार तांकां सांगशी जाल्यार बाबा एक पेप्सी हाडटाय मातसो. ती पेप्सी पासून हाडटली, ती वेतली सकयल आनी पेप्सी हाडटली. तांकां सांगशी जाल्यार बाबा मातशें नाल्लाचें तेल हाडटाय, ती कोणाक फोन करून नाल्लाचें तेल पासून हाडटली, नाल्लाचें उदक पासून हाडटली. कितें करपाक तयार आहात. तुम्ही आयकता हांव कितें सांगूंक सोदता तें. होय ब्रदर. Yes, brother. जेन्ना कोण Yes, त्रासान आहा तूं ताका सांगशी बाबा तूं म्हाका 1,000 दी, 1,000 दी, 1,000 रुपया दी, हांव तुजे पासून मागणें करता. ती रीण काडटली आनी तुका पयशे दुडू दितली, कितें जाय तें दितली. कित्याक त्या वेळार तांकां ती मिलाक जाय, तांकां त्या परिस्थितीन वायट वचपाक जाय. आनी तूं जें चिंतप त्या वेळार तुका कितें मेळटलें म्हणून तूं वेताय, तूं काबार. तूं काबार. Lord. तुवें Yes. वचोंक जाय तुजी खोशेची वाट सोडून. तुका कितें मेळटलें म्हणून न्हय, तूं वेताय कित्याक तूं त्या Yes. सेक्रेट जाग्यार आय. भाव भयणीनो, सेक्रेट जागो एक जागो Praise म्हणल्यार न्हय, God. सेक्रेट जागो जावन आसा म्हजें मन, म्हजें काळीज. हांव ज्या जाग्यार आसा तें उतर म्हजे भितर आहा म्हणून देखून हांव त्या सेक्रेट जाग्यार रावतां. आय एम ड्वेलिंग इन द प्लेस वेर एवर आय गो. Praise God. Praise Thank God. you, Holy Praise Spirit. Thank you, Abba Father. Thank you, Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. भाव भयणीनो, म्हणटच हांवें मागणें करपाक एकदम गरजेचें. आय नीड टू प्रे विदाउट सीजिंग. आतां पळय लुकाचो 18वा विसवोर, लूक 18:1. पळय जेजू कितें म्हणटा तो पळय आमी. लुकाचो 18वो विसवोर वोड 1. पळय कितें जेजू कितें म्हणटा तो वाचुया. Luke 18:1. सदांच And मागणें करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसांक ही वोपार सांगली. म्हणटच पयली वोड कितें म्हणटा, सदांच मागणें करची गरज. सदांच मागणें करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसांक ही वोपार सांगली. म्हणटच जेजू कितें म्हणटा, जेजू कितें सदांच म्हणटा म्हज्या मागणी भाव भयणीनो, जेजू सदांच म्हणटा मागणी करची. आमी मागणें करपाक. सदांच मागणें करपाक गरजेचें. तुम्ही सगळीं आयकता हांव कितें सांगता तें. Yes, होय. brother. जेजून ही वोपार कित्याक सांगली. लुकाचो 18वो विसवोर वोड 1 ते 8. तितून ताणें एक वोपार घातली एका विधवा बायलाची, जी एका झुजा कडेन वेताली आनी तो झुजा कडेन वेताली आनी तो झूज तिचो आयकोंक तयार ना, तिका न्हीद दिवपाक तयार नासलो आनी ती पत्तून 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 वेताली. पूण जेजून ही वोपार कित्याक घातली, आमकां शिकोवपाक की आमी सदांकाल, सदांच, नॉट सदांकाल, सदांकाल न्हय, सदांच मागणें करपाक गरजेचें. आमी मागणें बंद करपाचें न्हय.
आमी सदांच मागणें करपाक गरजेचें. आतां हांव तुमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदतां म्हज्या बाबडीन. तुमी तयार आहात आयकोपाक? होय ब्रदर. Yes, brother. सगळीं आहात तयार आयकोपाक? जी अजून पासून उलोवंक सोदिनात, अजून पासून सांगता तुमकां मातशी तोंड उक्तें करात, जी कोण उक्तें करूंक तयार ना, तुमकां पासून एक प्रश्न विचारता. ओके, आयकात. जेन्ना तुज्या जिवितान कसलीच परिस्थिती वायट येता, जेन्ना तुज्या जिवितान कसली आळपळ येता, तूं एका देवाच्या मनशा कडेन वेच्या पयलीं, तूं एका प्रवादी कडेन वेच्या पयलीं, तूं एका ब्रदर और सिस्टरा कडेन वेच्या पयलीं, तूं एका पाद्री कडेन वेच्या पयलीं तुवें मागणें केलाय? होय ब्रदर. Before you go to the man of God or to a priest or to a prophet of God, have you prayed? Praise God. Very true. हांव एक जबाब आयकूंक सोदतां. म्हाका तुमचो जबाब जाय, एक एकल्याचो जबाब जाय. जेन्ना म्हज्या जिवितान एक वायट परिस्थिती येता, आनी आयकात हांव कितें सांगूंक सोदतां तें. तुमी सजमो नाकात की तुमी बुधवाराच्या बुधवारा देवाचें उतर आयकतात म्हणून, तुमी मागणें सदांकाल कोत्तात म्हणून, तुमी देवाचें उतर इतलें तुमकां आतां इतली कोणाक विचारलें जाल्यार ही इज इन द वर्ड ऑफ गॉड. खूब लोक विचारता ही इज इन द वर्ड ऑफ गॉड म्हणजे कितें? ती उतर आयकतात म्हणून, हिंच्या मिनिस्ट्रीन आयकतात म्हणून दे आर इन द वर्ड ऑफ गॉड. दे आर इन द वर्ड ऑफ गॉड, आउटसाइड द वर्ड ऑफ गॉड हांव नको, बट दे आर इन द वर्ड ऑफ गॉड. म्हणजे ती सजमतात की आमी फकत आतां मिसाक वचना, आमी फकत तेर्स करना. वी आर इन द वर्ड ऑफ गॉड म्हणजे आमी देवाचें उतर. तुजे वरून आमी चड शाणी, तें बरें आहा. पूण तुमकां जेन्ना परिस्थिती तुज्या जिवितान कितली वायट येता, तेन्ना तूं कोणा कडेन मागणें करपाक वेचे पयलीं तुवें मागणें केलाय? होय ब्रदर. बाय मारिया, हांवें तुका सांगलें, बाय मारिया पदची आनी तूं आतां कॅनडा येता, तुमी सांगता तुमची खबर आतां तुमकां सांगिना. जे हूंय म्हणटात तुमकां विचारिना. हांव विचारतां ज्या जाणांक तुज्या जिवितान कसली आडखळ जाली, मागणें करचे पयलीं हाका फोन कर, ताका फोन कर, त्या ब्रदराक फोन कर, त्या सिस्टराक फोन कर, त्या पाद्रीक फोन कर. खबर पावली बिस्पाक, आनी बिस्पान आतां कॉल केलो आतां पाप साहेबाक, सगल्यांक आख्ख्या संवसाराक मागणें करपाक. पूण तुवें मागणें केलें? तुवें मागणें केलें? हॅव यू प्रेड? Praise God. Praise God. Thank you, आमी Jesus. सदांकाल मागणें करपाक गरजेचें. म्हणटच हांव एक प्रश्न विचारूंक सोदतां. आमी सदांच मागणें कोत्ता काय? कित्याक जाणय भाव भयणीनो, आयकात हांव कितें सांगूंक सोदतां तें. तूं ह्या वेळार जो हाय, what you are right now is because of your prayer. You are what you do always. तूं जो हाय ह्या वेळार, वा तूं जी हाय ह्या वेळार, जाणय कित्याक तूं सदांकाल मागणें कोत्ताय म्हणून, वा तूं मागणें करिनाय म्हणून. हांव विचारतां, जेजून कित्याक म्हणलें आमी सदांकाल मागणें करपाक गरजेचें? कित्याक भाव भयणीनो, कित्याक सांगलें ताणें आमी सदांकाल मागणें करपाक? ह्या सेक्रेट जाग्यार आमी सेक्रेट जाग्यार फकत विजीट करिना, आमी त्या जाग्यार आसा. हांवें तुका सांगलें, आमी त्या जाग्यार आमी जियेता. वी आर ड्वेलिंग इन द प्लेस 24 hours. Even if I'm driving, even if I'm cooking, even if I'm eating, even if I'm going to work, I am in the secret place. देखून जेजून कित्याक सांगलें आमी सदांकाल मागणें करपाक गरजेचें? जाणें म्हज्या भाव भयणीनो कित्याक आमची सोयी मागणें करपाची आमकां कितें कोत्ता? सिक्रेट जाग्यार दवरता. आमी ह्या देवा ताच्या बरोबर आसण्यांत जी मागणें दवरता. करता ती ताच्या बरोबर आमी एक जाता. वी बिकम वन with whom we communicate and commune with.
We become Yes. one with whom we commune and communicate with. म्हणजे जेन्ना हांव मागण्यांनी आसता, हांव मागणे कोणाक कोत्ता? पाद्रीक कोत्ता, ब्रादराक कोत्ता, सिस्टराक कोत्ता, हाची ओडवीक सांगता, वा आमी जेजूची ओडवीक सांगता, आमी जेजू कडेन उलयता. म्हणजे जेन्ना आमी मागण्यांनी आसता, आमी आतां जो कोणाक कोणाक मागणे कोत्ता ताजे भाशेन आमी एक जाता. Hallelujah. आणि आमी Praise God. जेन्ना ह्या मागण्यांनी आसता बाबणीनो, आतां कितें जाता? आमी त्या देवा बरोबर एक जाता म्हणून आतां आमकां सगळें देवाची जाणवाय, देवाची पदवी, देवाची एबिलिटी, सगळें देवाचें आमकां आतां मेळटा. आमकां आमच्या परिस्थितीन उजार करपाक. To use everything of God in every negative situation of our life. तुम्ही आयकता ना की तुम्ही सजवतां कितें सांगूंक सोदता तें? Praise जो कोण मागण्यांनी सदांकाल आसता, हू इज कंटिन्युअसली इन प्रेयर, तो देवा बरोबर एक जाता. आणि सगळें देवाची पदवी, देवाची जाणवाय, देवाची मोहिमा, देवाचें बरेंपण, देवाची एबिलिटी सगळी ताका मेळटा. आणि त्या देवाच्या एबिलिटीन, पदवेन, जाणवायेन आतां आमच्या जेन्ना ती परिस्थिती वायट जाता तेन्ना देवाची पदवी, देवाचें बरेंपण आमच्या जिवितांत आहा म्हणून ती देवाची पदवी आमच्यान आतां आमच्या परिस्थितीन, आमच्या सिच्युएशनान आमच्यान उजार करूंक जाता आणि आमच्यान एक जोयतीवंत जिवीत जिवंक जाता. जेजू कारगांव. Hallelujah. Jesu Jesu karka. karka. Praise God. कारगांव. म्हणटच मागणें ना जाल्यार हांव कितें करतलो? हांव त्या ब्रादराक कॉल करतलो, पाद्रीक कॉल करतलो, दोतोराक कॉल करतलो, थंयसर ताका करतलो, ताका आख्खो संवसार. आनी ह्या दिसांनी तुमी जाणो आतां व्हॉट्सॅप हा. एक पाटी कोणाक एकल्याक सांगलें, तो एकलो कितें करतलो? दिस इज न्यूज, दिस सिस्टर, दिस ब्रदर इज नॉट वेल, कीप देम इन प्रेयर. Amen. ती मागण्यांनी नान, Praise God. ती उपाशी आहात आणि आमी जेवता. ऐकात म्हज्या बाबडीनो, समजा ह्या वेळार म्हाका भूक लागल्या, समजा ह्या वेळार पण म्हाका भूक लागना, हांव बरो आहा, म्हाका भूक लागना, पूण हांव तुमकां फकत उदाहरण दिता. समजा ह्या वेळार म्हाका भूक लागल्या आनी म्हाका जेवण जाय. तुमी त्या वेळार तुमचो तुमचो कॅमेरा बंद करून, तुमचो ऑडियो बंद करून तुमी जेवतात जाल्यार तुमी थंयसर खायत जाल्यार म्हजी भूक वयतली. No. 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 पण म्हाका खावंक जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? तुवें हांवें आतां उठोन कॅमेरा हांवूंक जाय. बंद करूंक जाय. हांवें तुमकां सांगूंक जाय, मातशें म्हाका 2 मिनटां दियात. कोणाक सांगलें, अरे मातशें जेवण हाड. हॅलो सिस्टर, मातशें कितें मातशें वचूंक जाय, कितें फोन येयला. खालां हांवें जेवण. हांवें आतां जेवण खावपाक गरजेचें. म्हाका भूक लागल्या, हांवें जेवण खावपाक गरजेचें, वय की ना? Hey, Oi, brothers. brother. म्हणून जेन्ना म्हज्या जिवितान मागणें ना, आय एम नॉट स्पेंडिंग टायम इन प्रेयर, कितें जातलें? सगळें सैतानाचें म्हज्या जिवितान येतलें. म्हणटच जेन्ना सैतानाचें म्हज्या जिवितान येता, आळकोळ येता, त्रास येता, कित्याक त्रास सदांच देवा कडसून येना. हें तुमी एक तुमच्या मनान दवरात. म्हणटच त्रास येयल्या जाल्यार हांवें कितें करपाचें? ही म्हाका एक सिग्नल, हो म्हाका एक अलार्म सुट्टा की हांव मागण्यांक येना म्हणून आतां हांवें मागणें करपाक गरजेचें. हाका सांगपाक, ताका सांगपाक, अरे मागणें कर, हाका सांग, सगळ्या प्रेयर ग्रुपाक सांग, सगळीं तुमी हांव उपाशी आहा, तुमी मागणें करात. आनी त्या वेळार तूं उपाशी आहाय, ती मागणी करतात, कांय जायना. तुका आतां तुज्या इंतेराक आमी येता. हांवें म्हणलें हांव तुज्या इंतेराक येता. ऐकात म्हज्या भावांनीनो, एक मिलियनेर जावंक जाय. कोणाक हांगा मिलियनेर जावंक जाय, बिलियनेर जावंक जाय? ना म्हणात. पळयात बाबडीनो, आमच्या संवसारान खूब मिलियनेर आहा, खूब बिलियनेर आहा. समजा हांगासर कोणाक एक मिलियनेर जावंक जाय. तुजी खोशी कित्याक मिलियनेर जावंक जाय?
कित्याक तुका आतां मिलियनेर जावन तुका देवाचे राज फुडें वचोंक जाय. देखून तुका मिलियनेर जावंक जाय. तुका खूब दूड जाय. कित्याक तुका लंडनाक वचपाक, हांगा वचपाक, मोजा मारपाक नाका. तुका दूड जाय देवाचे राज फुडें सरपाक. कोण आहा हांगा जो चिंता मिलियनेर जावपाक? तुका खूब दूड मेळ्ळे देवाचे राज फुडें सरपाक, वावर करपाक? कोणाक हांगा खोशी आहा? तुमकां खोशी ना, तुका नाका फुडें करपाक. चड चड तुमची खबर सोड. पूण समजा एक मनीस आहा, ताका एक मिलियनेर जावंक जाय. तुका दिसता तो फकत न्हिदला, ताका आयज जाता ताका एक सोपण पडलां की ताका मिलियनेर जावंक जाय. तो सोपण घेता, न्हिदता. सकाळीं उठोन तो मिलियनेर जातलो? ना. ताका सोपण पडलें, तो मिलियनेर जालो म्हणून. सकाळीं उठलो आनी ताका सोपण पडलें म्हणून सकाळीं उठतच तो मिलियनेर जातलो? ना ब्रदर. सोपण पडोन ताका मिलियनेर जातलो? केन्नाच न्हय. ताका कितें करूंक जाय? ताका वावर करूंक जाय. He has to do hard work. He has to labor. Yes. Yes or no? Yes. येस. Yes. हांव विचारता तुमकां, बाबणे तुमी ह्या क्लासीन आहा जाल्यार मातशी जाबाब दियात. तुमी मातशें आयकत, हांव केन्ना प्रश्न विचारना. जेन्ना कोणाक एक मिलियनेर जावंक जाय, ताका सोपण पडलें, वा ताका खोशी आहा मिलियनेर जावपाक, बिश्टें सोपण पडोन खोशी पडोन न्हिदोन सकाळीं उठोन तो मिलियनेर जातलो? केन्नाच ना. ताका वावर करचो पडटलो, वय की ना? Yes, brother. तेच भाशेन आमकां मागण्यांनी वावर करपाक गरजेचो. कित्याक मागणे करपाक जावन आसा वावर. वर्क, प्रेयर इज लेबर. यू हॅव टू वर्क बाय प्रेयर. यू हॅव टू. Yes. आमी मागण्यांनी, आमी जेन्ना उठता आमी मागण्यांनी उठपाक गरजेचे. आमी राती उठपाक आनी मागणे करपाक गरजेचे. दिसा सकाळीं करपाचे, दनपारचें करपाचें, सांजे करपाचें, रातचें करपाचें. सदांकाल आमी मागणे करपाक एकदम गरजेचे. Praise God. Praise. भाव भयणीनो, आयकात हांव कितें सांगूंक सोदता न्ही. आमी जबाबदारी घेना जाल्यार, आमची जबाबदारी घेना जाल्यार ह्या वेळार, आनी आमी एक सोय करिना मागणे करपाक, आमी थोड्या दिसांनी मोडटले. वी वील डाय. हें हांव जें सांगता तें तुमकां आयकोपाक बरें लागचें ना. इट वील नॉट सावंड नायस. हांव कितें सांगता तें तुमी आयकतात. हांव कितें सांगता तें म्हज्या भाव भयणीनो, हांव कितें सांगता तें तुमी समजतात. आमी एक जबाबदारी घेना जाल्यार मागणे करपाक, इफ यू आर नॉट कॉन्स्टंटली प्रेइंग, आमी सदांकाल मागणे करिना जाल्यार, आमी जबाबदारी घेना जाल्यार, ही सोय आमी करिना जाल्यार आमी मोडटले. आनी हें हांव कितें सांगता तें तुमी म्हणटा ही बरी खबर सांगता आमकां कितें वायट सांग, हें आयकोपाक बरें दिसना. पूण भाव भयणीनो, जें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां ह्या वेळार आयकात. आयकूंक तयार आहात? वय Boy. ब्रदर. आयकूंक तयार आहात? वय ब्रदर. भाव भयणीनो, ह्या सुमानान खूब लोक मेला. खूब लोक मेला. तोर्नाटो मेला ह्या सुमानान. आयज बुधवार, ह्या सुमानान तोर्नाटो मेला. 2 वर्सां पयलीं तुजे भाशेन ह्या वेळार जेन्ना तुमी हांगा आहात, तुजे भाशेन ती एकदम गोट आसली. 2 वर्सां पयलीं गोट सामकी. हांवें तुका आतांच सांगलें, एक तोर्नाटो आमकां 1 सुमान पयलीं ओ 2 सुमान पयलीं आमी ताका आस्कोनचे इगोर्जेन तेन्ना शिकोवन दिवपाक गेल्लो तेन्ना ताका हांवें पळयला. आयज ताका हार्ट अटॅक जाला, ताका हांव हॉस्पिटलांत पळोवपाक गेल्लो. तुका सांगतलो कॉमेंट्स करचे आनी सांगलां की ना. वय ब्रदर. 2 वर्सां पयलीं जो ह्या सुमानान लोक मेला, एकदम गोट आसलो तुमच्या भाशेन. पूण ह्या सुमानान काबार जाल्यार तोर्नाटी. म्हणटच आमकां फटोवपाची गरज ना. तुमी सदमा जाल्यार हांव गोठ आहा ह्या वेळार, आनी तुमी सदां सगळें म्हज्या जिवितान बरें चलता. पूण हांव तुमकां सांगता, आमच्यान फाल्यांची गॅरंटी दिवंक जायना. पूण हांव जेन्ना सदांकाल मागण्यांनी रावता, when I'm constantly in prayer, when I'm dwelling in the secret place, आमी जेन्ना एक बायल और एक दादलो मागण्याचो आसता, तेन्ना आमी खरेपणी आमकां सदांकाल गॅरंटी आसता की देव आमचो किल्लो, आमचो आसरो म्हणून.
आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो? Yes, brother. If I am a man or a woman of prayer, diligently praying, I know that my future is guaranteed. Death will not come to me. Sickness will not come to me. Works of the devil will not come to me. सगळीं तुम्ही आयकता हांव कितें सांगूंक सोदता तें. आमी Yes, brother. मागणी फकत सकाळीं केलें, मागीर दनपारचें आतां जेवणाक बसली. Bless us, O Lord, and these thy gifts which are about to receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. मागीर रातचे मागीर कितें मातशें तेर्स केला, जालें, तेर्स जालो. सकाळीं उठलें 15 मिनटां मागणें. हे मागणें न्हय. केन्ना आमी कोणा बरोबर संबंद दवरता, आमी तांचे बरोबर खुशालकायेन उलयता. ह्या वेळार जेन्ना हांव तुमचे कडेन उलयता, जेन्ना तुमकां देवाचें उतर परगट करता, समजा आयलो हांगा आनी तुमी म्हजें तोंड पळयत जाल्यार तुमकां दिसता हांवें न्हीद काडूंक जाय. म्हाका न्हीद येता, म्हजें तोंड पळोवन तुमकां दिसता की एकदम कांसेर, ताका कांसेर जाल्या म्हणून, ताचे दोळे बरे दिसनात, तो एकदम थोकात दिसता आनी तो आतां उतर शिकयता. तुमकां म्हजे चुचुरे दिसतले, वय की ना? होय ब्रदर. होय ब्रदर. होय ब्रदर. हांव ह्या जाग्यार तुमकां उमेदीन येत जाल्यार, खुशालकायेन येत जाल्यार, सामको नेटान येत जाल्यार, पवित्र आत्म्याच्या उज्यान येत जाल्यार तुमी आयकतल्यात की ना? होय. तेच भाशेन जेन्ना हांव देवा कडेन येता मागण्यांनी, हांवें येवंक जाय उमेदीन, नातर कितें कितें प्रेज विशय उलयलें, कितें मागणें केलें, कितें आमच्या बाबा आम नोमान मरी, कितें मिळलें, कितें प्रेयर केलें, मन खिंचोर हा, उतरां खिंचोर हा, बिश्टें आमी कितें म्हणलें, तुमकां दिसता हें मागणें? हें मागणें न्हय. हें फकत धर्म. आनी धर्मा वरवीं कांयच आमचें बरें जावना. जो लोक धर्म करता तो केन्ना स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरचो ना. भाव भयणीनो, स्वर्गीचें राज सोडात. स्वर्गीचें राज सोडात. कित्याक देवान आमकां रचल्यात ह्या संवसारांत जियोवपाक. वी हॅव बीन क्रिएटेड टू टेक डोमिनियन ऑफ दिस अर्थ. Forget about heaven. Let God be in heaven. We are supposed to take dominion on the earth. We are not supposed to die. आमकां मरण येवचें ना. There'll be a new heaven and a new earth. आमकां धर्मान शिकयलां, अरे बाबा ये इगर्जेने मागणें कर, मिसाक कर, मागीर जाणटो जा, मागीर तूं मरतलोय, आमी तुका इतराक येतले हांव, तुका पुडटले हांव, मागीर एका 7 दिसांक तुजे पासत मागणें करतले हांव, एका म्हयन्यान मागणें करता हांव, एका वर्सान करतले हांव, वर्साच्या वर्सा तिजोर तुज्या खोणा कडेन येवन आमी मागणें करता, जीव 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 करता. सायबा ताका स्वर्गार व्हरतो आमचे पासत मागणें करता. हें आमकां धर्मान शिकयलां. पण खरें म्हणल्यार आमकां ह्या काळार मरण येवचें ना. आमी मागणें करता जाल्यार डेथ विल नॉट कम टू अस. Praise Jesus. गॉड. वो लोक जो ह्या सुमारान मेला, कित्याक मेला? गोट आसलो, मागणें नासलें. नो प्रेयर, प्रेयरलेस लायफ. दोन कोत्ताली, मीस चुकोंक ना आयताराचें, तेर चुकोंक ना सांजचो. पूण फकत विजीत केल्लें जर मागणी करपाक, तें मागणें संबंद धरिनासतना दिश्टेन धर्मा भाशेन मागणें केलें, पूण संबंद नासलो. पूण जो कोण मागणें तिचो रावता, हांवें म्हणलें तुमकां सांगा, विसीत करिना, आमी रावता. कित्याक तें उतर आमी आयकता, तें उतर आमी सजमता, तें उतर आमच्या काळजांत रिगून दवरता, तें उतर आमी पाळटा, देखून आमी त्या सेक्रेट जाग्यार रावता. आनी जो कोण सेक्रेट जाग्यार रावता ताका सैतान कांयच करूंक शकना. प्रेज जीसस. वाव. आमकां फटोवपाक गरज ना भाव भयणीनो. डोंट फूल युअर सेल्फ विथ रिलिजन. खूब वर्सां आमकां धर्मान आमकां फटयल्यान. हो काळ जावन आसा आमकां फटोवपाचो न्हय. आमी मागण्यांनी रावपाक गरजेचें. वी नीड टू ड्वेल इन द सिक्रेट प्लेस.
आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो, तुमकां हांव सोच सांगता म्हणून तुम्ही रागार जाल्यात मुझे कोण उलोवंक तयार पासून ना मुझे कडेन. ना ना बरं ना 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 तशें ना Praise ब्रदर. God. ना 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 ना. बरें, दुसरी वस्त सांगता. वो ही जी आमकां हे मागण्यांनी सेक्रेट जाग्यार आमकां एक जोयतीवंत जिवीत जिवंक मेळटा. दुसरी वस्त म्हणल्यार मागण्यांनी मागणे करून आमची ओत्मीक कॅपॅसिटी, आमची स्पिरिच्युअल कॅपॅसिटी वाडटा. जेन्ना कोण मागणे कोत्ता, Yes. मागण्या विशीं Praise. मागणे करून जो कोण मागणे कोत्ता तो आपली स्पिरिच्युअल कॅपॅसिटी वाडयता. वय ब्रदर, तुम्ही व्हेरी ट्रू. समजता हांव कितें सांगूंक सोदता तें? वय वय Yes, ब्रदर, वय. true, brother, समजा true. समजा ह्या थँक्यू. वेळार ह्या म्हज्या हातांनी म्हज्यान सुमार 50 किलो उखलूंक जाता. 50 किलो. तुवें म्हाका 50 आनी 5 दिले, जावचें ना, हे हात दुखतले, सकयल येतले. पूण आतां म्हाका 50 किलो उखलूंक जाता. पूण आतां हांव कितें करता? हांव 50 किलो उंच अजून उखलूंक सोदता. म्हणून हांव जिमान वेता, एक्सरसायज करता, परत जेवता, बरें मसल करता, बरें टर्न करता. आनी तेचे उपरांत सुमार 2 सुमान 3 सुमान जातकूच आतां 50 उखलना, आतां हांव 60 उखलता. सोंपेपणी उखलता. पण आतां म्हणटा नाका नाका ना, 60 ना, आतां म्हाका 70 जाय, 80 जाय. परतून एक्सरसायज करता, परतून हांव त्या जिमान वेता, परतून बरें मसल बुगडटा, परतून हांव म्हणजे हांव बरे भाशेन जिमान वेता, एक्सरसायज करता, वावर करता. आनी ते वावर करून आतां हें म्हजें बरें कितें जाता, तुमकां म्हजे मसल पळयनाकात, तुमी आतां खंय पळयतात, तुमकां म्हजे मसल पळय ते पळयनाकात. हांव मसल आतां म्हजे वाडयता, ते आतां ते चड वजन उखलपाक, वय की ना? होय. वय. तेच भाशेन होय. मागणे करून म्हज्यान म्हजी स्पिरिच्युअल कॅपॅसिटी वाडोवंक जाता. होय. I can increase my spiritual capacity through prayer. बरें Amen. Praise God. बरें बरें बरें. एक स्क्रिप्चर घालया. आम, पयली चीट कोरेंतकारांक, पयली चीट पावलुची कोरेंतकारांक, 14 वोड 4. 1 Corinthians chapter 14 verse number 4. आणि त्याच्या उपरांत जूड 1:20 वाचया. तेजे उपरांत पयलीं आमी हो स्क्रिप्चर पळोवया. 1 1 Corinthians Corinthians chapter 14, 14 verse 4. 4. विचित्र भासो उलोयतात ती आपूण भावार्थांत गोड जातात, पूण देवाचो संदेश दितात ती जमलेल्या भावा भयणींक भावार्थाची घोटाय दितात. बरें. विचित्र भाशा उलयतात ती आपूण भावार्थान गोठ जातात. गोड वय जाता. जातात. म्हणजे म्हज्या भाव भयणीनो, आमी विचित्र भाशांनी उलोवपाक गरजेचें. Praise God. It is very important in my prayer time, in my personal prayer time, या सेक्रेट जाग्यार हांवें विचित्र भाशांनी उलोवपाक गरजेचें. कित्याक जो कोण आनी विचित्र स्ट्रॉंग भाशांनी उलयता ताका कितें जाता? आपूण बापाक स्ट्रॉंग भावार्थान स्ट्रॉंग गोटाय मेळोन. गोठाय. गोठ जाता. बरयना. भावार्थान कितें गोठ जाता? जो जाता. कोण विचित्र भाशांनी उलयता आपूण भावार्थान गोठ गोठ. जाता. गोड जाता. So the man who prays in tongues, who prays in the spirit, his faith becomes strong. बरें, हे सोडया. या स्क्रिप्चर कडे परतून या. पळय आतां आमी जूड चॅप्टर 1, येस, जूड चॅप्टर 1 वर्स नंबर 20. Jude 1:20. वाचूया. पूण तुम्ही
म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडात आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान प्रार्थना करात. म्हणजे कितें? म्हणजे कितें? पूण तुम्ही म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडात हाडात. आणि पवित्र आत्म्या प्रेरणान प्रार्थना करात. म्हणजे कितें? हाचो अर्थ कितें? पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान प्रार्थना करात म्हणजे कितें? विचित्र भाशांनी तुम्ही उलोवयात. म्हणजे तुम्ही प्रेम टांग्स. तुम्ही आयकता कितें सांगूंक सोदता न्ही? जो Yes, brother. कोण विचित्र भाशांनी उलयता, जो पवित्र आत्म्या प्रेरणान प्रार्थना करता म्हणजे कितें? तो विचित्र भाशांनी, जे आमी पयली चीट कोरिंथकारांक 14:4 वाचली, जो कोण पवित्र आत्म्यान मागणी करता, जो विचित्र भाशांनी मागणी करता, तो कितें करता? आपलो भावार्थ गोट कोत्ता. गोट कोत्ता. आणि गोट जुडाचो पयलो 20:20 कितें म्हणटा? आमी जेन्ना पवित्र आत्म्यान प्रेरणान प्रार्थना करता, कितें आमी करता? आमी भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडटा. म्हणजे आमी आमच्या भावार्थान आमचें जिवीत बांदून हाडटा. म्हणजे विचित्र भाशांनी जो कोण मागणी करता, विचित्र भाशांनी जो कोण प्रार्थना करता, those who pray in tongues for 1 hour every day minimum. Praise Jesus. तुम्ही हांव कितें सांगता तें मातशें आयकूंक तयार आहात? मातशी म्हाका जबाब दियात. Whoever Yes, is brother. praying for 1 hour minimum, 24 वरां आहा. आमकां एका कुडीन रावन मागणी करपाची गरज ना. आमच्यान गाडी चलयतना, आमी थंयचो फंड मागतना, आतां कमेस करा, आतां मातशें आयकात म्हाका. पूण तुम्ही घरात तेन्ना रांदतात, फंड मागतात, कपडे धुतात ना, कपडे कित्याक अशें मिशिनान घालात, मशिनान थंयसर घालता तेन्ना, तुम्ही गाडी चलयतना, तुम्ही चलोन वेता तेन्ना, तुम्ही बाशीन आहात तेन्ना, तुम्ही ट्रेनीन बसल्या तेन्ना, व्हडल्यान उलोवपाची गरज ना. ओला बाशा जिना खापारा दाशका जाशा याला बाशा. आमच्या वॉन्टा सोंपला, आमच्या भावार्थान उलोवंक जाता. फ्लायटीचेर आसता तेन्ना तुज्यान उलोवंक जाता. Yes, brother. I do that. आणि समजा तुजी फ्लायट आतां ऑस्ट्रेलियांतल्यान आमच्या गोंया वचून 18 वरां, पण आमी जेन्ना UK वता सुमार तिचो 8-10-12 वरां लागता. हांव विचित्र भाशांनी उलयता. म्हाका कांय पडोंक ना की कित्याक म्हज्या सायडीक जो न्हिदला तो केन्नाय म्हजी बायल बसता, वा केन्नाय कोण दुसरो बसला, तो थंयसर बसता, तो कोप मारता, तो वद्या वरान तो सामको टायट, तो सगळो न्हिदून गेला. फुडें हात ते न्हिदल्यात, पाटी हात ते न्हिदल्यात, हांव बिंदास हालबा शाराबा शाराबा, म्हाका कोणाचेच पडना. आनी तो जागोय जाल्यार तो म्हणटलो, अरे हो कितें करता रे, हो कितें म्हणटा रे, आनी तो विचारीत जाल्यार ताका आतां गोवायकी दिवपाक म्हाका चान्स मेळटलो. ताका सांगूंक जाता, आय एम प्रेइंग टू द लॉर्ड, आय एम प्रेइंग इन स्पिरिट, सो दॅट आवर फ्लायट वील लँड सेफली. वॉट लँग्वेज आय सेइंग? तूं कसली भाशा उलय? एक पाटी म्हाका कोणें विचारलें, तूं कितें म्हणटा रे, तूं बरो आहाय मरे, आर यू ओके? कोण म्हाका विचारूंक लागलो. आय सेड आय एम व्हेरी फायन. What you're saying? What you're saying? I said I'm praying. How is that you're praying like that? How you pray? Ha la 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 la. What is that you're praying? I said I'm praying to Praise God. Holy Spirit. So I was able to explain to him. पण आमकां लॉस दिसता. आमचे कुडीन वचून आमच्यान मागणी करता, थंयसर पासून आमकां लॉस दिसता करपाक. कित्याक आमचो गोरकार हो कोण, आमची बायल, आमची भुरगीं म्हणटली आमकां पिशें लागला म्हणून, देखून आमी थंयसर ओगी आहा आपली. आमकां कोणाची लॉस दिसपाक गरज ना. आमकां कित्याक आमकां लॉस दिसत जाल्यार आमच्या देवाची ताका आमची लॉस दिसतली. ही विल बी अशेम्ड ऑफ अस. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी विचित्र भाशांनी उलयता, आमकां त्या वेळार कोणाच्यो खबरो करपाक उगोता? ना. हांव विचारता तुमकां, कोणा अरे बाबा ते जाता मनापासून येवचे ना. आमच्या ते शेजारची मनापासून बायल येवचे मरे, ना. ती त्या दादल्या बरं धांवन गेल्या,
आणि तांची भुरगीं मरे तुजी खबर सांगनाका सगळ्यांची सांगता कित्याक तूं आतां लोकल BBC जेन्ना तूं विचित्र भाशांनी उलयता आतां घे हा कोणाच्यो खबरो करपाक ना. Praise God. Praise हांव विचारता Jesus. तुमकां भाव हांव विचारता तुमकां तुमकां समजा विचित्र भाशांनी तुमी आयज तान सई कोत्ता 1 वर न्हय 3 वरां 4 वरां 5 वरां दिसाक एका म्हयन्यान तुमची पदवी आनी तुमचो पावर आनी तुमचो भावार्थ इतलो गोड जातलो सांगपाचें न्हय Yes. Yes, brother. Praise God. आयकात हांव कितें सांगूंक सोदतालें आयकात हांवें तुमकां आतां हे 2 स्क्रिप्चर दिले सारकें 1 आतां Corinthians आयकात हांव 15 कितें सांगूंक and सोदतालें Jude 1:20. आमी मागणें करिना जाल्यार आमचो भावार्थ केन्नाच काम करचो ना परतून सांगता आमी मागणें करिना जाल्यार हांव म्हणिना तूं सकाळीं मागणें केली दनपार रातचें कितें मागणें केलें दनपारचें कितें तें हांव म्हणना आमी मागण्यांनी सदांकाल रावपाक गरजेचें वय की ना Yes. म्हणटच हांव हे भाशेन मागणें करिना जाल्यार म्हजो भावार्थ काम करचो ना कित्याक म्हज्या भावार्थाक चलपाक मागण्याची गरज आतां पळयात म्हज्या भाव भयणीनो हो म्हजो फोन हा तुमकां हो फोन म्हजो दिसता की ना होय. होय. दिसता ओके हो फोन आख्खो दिसभर जेन्ना हांव उजार कोत्ता रातचो हो फोन म्हाका चार्जींग करपाक घालचो पडटा आनी सकाळीं फुल्ली चार्ज आसता तुमी कोत्तात तशें वय की ना होय. म्हणटच जेन्ना हांव मागणें कोत्ता हो फोन जावन आसा म्हजो भावार्थ आनी हांव जें चार्जींग कोत्ता त्या चार्जिंगा वरवीं हो म्हजो फोन चलोवंक शकता तेच भाशेन जेन्ना हांव मागणें कोत्ता हांव म्हज्या भावार्थाक चार्ज दिता Praise God. Praise God. Yes. पळयात भाव भयणीनो भावार्थ आमकां मेळ्ळा केन्ना ज्या दिसा हांवें जेजूचेर iPhone. विश्वास मानला कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता रोमकारांक रोमन चॅप्टर 12 वर्स 3 आमच्यान घालूंक जाता रोमन चॅप्टर 12 वर्स 3 पळयात ज्या दिसा हांवें जेजूक म्हजो सोमी दिवन सरवंडार मानला त्या दिसा म्हाका जेजूचो भावार्थ मेळ्ळा वाचुया रोमन चॅप्टर 12 वर्स 3 रोमन चॅप्टर 12 वर्स 3 वाचुया कारण फावो ताचे परस ओदीक तुमचेच विशीं चिंती नाकात पूण देवान मापून दिल्ल्या भावार्था प्रमाणे जोण एकल्यान मोर्यादीन आपले मोल करचें म्हूण म्हाका देवान फोक्याक दिल्ले दोयाळाये उदेशी तुमी जोण एकल्याक सांगता तुमकां जोण एकल्याक सांगता बरें म्हाका दिसता आमचे भाशेन जे भाशेन ट्रान्सलेट केलां सारकेंच करूंक ना आमी इंग्लिशीन घालया सो दॅट वी अंडरस्टँड इन इंग्लीश किंग जेम्स वर्शन रोमन चॅप्टर 12 वर्स 3 खूब पाटी जेन्ना ट्रान्सलेशन जालां आमचें ट्रान्सलेशन सारकें जावना देखून आमकां ती सोजमणी ना आमी इंग्लिशीन वाचुया पळय आमकां सोजमणी मेळपाक गरजी आमचे भाशेन हो मलयाळम हो तामील हो खंयच्या लँग्वेजीन सोड आमकां सोजमणी मेळपाक गरजेची वय की ना Yes. ओके praise God. वाचुया For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God had dealt to every man the measure of faith. म्हणटच देवाचें उतर कितें म्हणटा तुका चड शाणो हो व्हडलो प्रिचर व्हडलो मनीस सजमो नाका मातसो खालतो राव जाणार. व्हडलो जाणार म्हूण सजमो नाका दुसरे सगळे फालतू म्हणून सजमो नाका तुका सगळी सजमणी तूं समज मातसो खालतो राव कित्याक देवान तुका एकल्याक जेन्ना तुवें जेजूचेर भावार्थ दवरलो सत मानलें देवान तुका एवरी मॅन द मेजर ऑफ फेथ
एक एकल्या मनशाक द मेजर ऑफ फेथ, नॉट अ मेजर ऑफ फेथ, द मेजर ऑफ फेथ म्हणजे जो बावार्थ जेजूचो हा तो बावार्थ What? तुका दिला, जेजूचो बावार्थ दिला. Amen. Amen. ऐकतात Yes, तुमच्या God. भावणीनो. Thank you, Jesus. ज्या Praise दिसा you, आम्ही Jesus. जेजूक आमचो सोमी दिव आणि सोरवंडार मानला, त्या दिसा देवान आमकां, स्वर्गीच्या बापान आमकां आपल्या पुताचो बावार्थ दिला. जो बावार्थ पावलूक आसलो, पेद्रूक आसलो, जेजूक आसलो, तुका आसा, म्हाका आसा, जेन्ना जेजूक बावार्थ दवरला तो जावन आसो तोच बावार्थ जेजूचो. पूण आमी जाणो, आमी उजार कोत्ता ना, आमी उजार करिना, कित्याक तो बावार्थ दिला म्हज्या आत्म्यान. द फेथ हॅज बीन गिवन इन माय स्पिरीट. Spirit. Spirit. आयकतात म्हज्या भावणीन, तुम्ही सगळे सजमतान हांव कितें सांगूंक सोदता तें, द Yes. मेजर ऑफ फेथ म्हाका दिला म्हज्या आत्म्यान. इट हॅज बीन गिवन हुज फेथ. बरें, तुमकां आनी एक स्क्रिप्चर घालता. गलेशियन चॅप्टर 2 वर्स 20. Oh, आलेस्कारांक हांव विसवोर 2 वोड 20. Brother, Let's see that. English or Konkani? Put English first. Put English. कित्याक आमचे भाशेन बरे भाशेन ट्रान्सलेट करूंक ना, आमचे भाशेन इंग्लिशीन घाल. नो नो नो, गलेशियन 2:20. ओके, वाचूया. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. बरें, बाय फ्लावी, मातसो वो लायन मातसो हायलायट कर. I live by the faith of the Son of God. I live by the faith of the Son of God. म्हणजे कितें? म्हणजे कितें? आतां जो बावार्थ मुजे कडेन हा तो कोणाचो बावार्थ? Jesucho. Christacho. जेजूचो. सो एवरीबॉडी जो कोण एक एक नवी रोचना जाल्यार, जो कोण बॉर्न अगेन जाला, जो एक नवी रोचना जाला, आमी जाणो आमचो एक नवो जोम जाला, वय की ना? जुवांचो Hoy. 3:24-3 आणि 5 आमकां कितें सांगता की आमी ह्या नव्या जोल्मा वरवीं आमी देवाच्या राज्यान भितर सरल्या. म्हणून जेन्ना आमी देवाच्या राज्यान भितर सरल्या, देवान आमकां आपल्या पुता जेजूचो बावार्थ दिला. We have the Yes, same God. faith of Jesus Christ. ऐकतात तुम्ही? Yes, brother. सगळी तुम्ही ऐकतात? वय Yes, ब्रदर, brother. वय ब्रदर. आयज आयज मोदी साहेबाचे फेस्त म्हणून आता फुगड्यो तुम्ही मारतल्यात म्हणून हांव तुमकां सांगता की जो बावार्थ आमचे भितर हा तो जावन आसा जेजूचो बावार्थ. Hallelujah. तुम्ही सजमल्यात बाबा. हो बावार्थ विन्संटाचो न्हय, हो बावार्थ मारियाचो न्हय, हो बावार्थ जोनिनाचो न्हय, हो बावार्थ फ्लावियाचो न्हय, हो बावार्थ जासिंताचो न्हय. जो बावार्थ आमचे भितर हा तो बावार्थ जावन आसा जेजूचो. तोच बावार्थ जो जेजूक आसलो जेन्ना ह्या संवसारान आसलो, तोच बावार्थ आमी आतां जेजूक स्वत मानून देवान आमकां जेजूचो बावार्थ दिला. Hallelujah. Praise Jesus. God. Thank पूण you. पूण तो बावार्थ चोलपाक, तो बावार्थ म्हाका उजार करपाक म्हाका चार्ज जाय. आनी तो चार्ज जावन आसा म्हजे मागणे. My prayer is the charge to activate that faith. Praise God. जेजू कारणां सजमतात तुम्ही म्हज्या भाव भयणीनो? Yes, brother. वो म्हजे भावार्थ आसलोय जाल्यार, समजा हो म्हजो फोन हा पूण ह्या फोनाक चार्ज ना, ह्या फोनाक चार्ज ना, पूण हो फोन हा, पूण हो फोन चार्ज ना जाल्यार हो फोन काम करतलो? No. हांव ना. विचारता तुमकां, हो फोन No. चार्ज करूंक ना जाल्यार, बॅटरी डावन हा जाल्यार हो फोन म्हज्यार उजार करूंक जाता की ना? No. सारकें म्हणलें, हो फोन म्हज्यान उजार करूंक जायना. पूण ज्या दिसा हांव तो प्लगान घालता, हांव चार्ज करता,
आता म्हज्यान हो फोन उजार करूंक जाता वय की ना. येस ब्रदर. तेच भाशेन म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना हांव जेजूक सोत मानला, हांवें जेजूक म्हजो सोमी दिवन सर्वज्ञ मानला, हांव एक नो हिरोच ना जाल्या. म्हाका जेजूचो भावार्थ मेळ्ळा म्हज्या आत्म्यान. पूण हो भावार्थ म्हाका उजार करूंक जाय जाल्यार म्हाका मागणें करपाक सदांकाल कंटिन्युअली प्रेयर करपाक गरजेचें. कित्याक त्या मागण्या वरवीं आतां म्हज्यान हो भावार्थ म्हज्यान उजार करूंक जाता. प्रेज गॉड. तुमी जाणो, जेन्ना मातुवाचो 17वो विसवोर, मॅथ्यू 17 थिंचोर जेजू ताचें रुपांतर जालें, ताचें सगळें बदललें जेजूचें, सारकें. ट्रान्सफॉर्म. जेन्ना तो येस. सकयल येयलो, एक दादलो आपल्या पुताक घेवन येयल्लो, सारकें. मातशें सोकल्या या. आ 14ही वड पळय 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 14ही वड. आनी तेजे उपरांत तूं आतां 21 वडी वच, 21 वडी वच. 21 वर्स 21. जेजू कितें म्हणटा? हाऊ बेट this kind goes out by prayer and fasting. म्हणजे कितें? एक दादलो येयलो जेजू कडेन आनी म्हणूंक लागलो, सायबा, हांवें म्हज्या पुताक ताचे भितर देंवचार आहा, ताका 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 फिट जाता, तो पडटा. हांवें जेन्ना तूं वयर गेल्लोय जुआंव आनी पेद्रू आनी जाकोबा बरोबर घेवन बाकीचे शीस आसले त्या शिसां कडेन हांव गेलो म्हज्या पुताक सुटका मेळपाक, ताका त्या देंवचार काडपाक. पण ताका देंवचार काडूंक जायना जालो. आयकतात तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता तें? वय ब्रदर. म्हणटोच हय ब्रदर. त्या वेळार जेजू सकला येता आनी हो पाय जेजू कडेन वेता आनी म्हणटा, जेजू म्हणटा, म्हज्या पुताचे भितर देंवचार आहा, तो ताका मारून उडोवंक सोदता. हांवें म्हज्या पुताक तुज्या शिसां कडेन हाडलो, ताका देंवचार काडूंक जायना. म्हणटच जेजू एकदम रागभरीत जालो. ताणें तो देंवचार काडलो आनी शेकी भाव भयणीनो, 20वी वडीन पळय, 20वी वडीन कितें म्हणटा तो. And Jesus said, 19 वडीन 19. Then came the disciples to Jesus apart and said, why could not we cast him out? आमच्यान हो देंवचार कशी भाशेन काडूंक जायना जालो, कित्याक ह्या शिसांनी देंवचार काडलेले, जेजून दोगां धाडलेले नोगरांनी, आनी तिचो ताणें देंवचार काडलेले, वय की ना. येस ब्रदर. तुमी क्लासीन हात सगळीं. प्रेज वय गॉड. ब्रदर. येस ब्रदर. म्हणटोच जेजून जेन्ना आपल्या शिसांक दोगांक धाडलेले, त्या शिसांनी देंवचार काडले आनी ते येयल्ले पोत्तून, आनी जेजू सांगले, आमी पयला देंवचाराक वयर तान पडटा तो आमी पडयला. देंवचार आमी काडले, मोहीम तुजी पयली, आनी ते सगळे जेजूक सांगूंक लागले. पूण ह्या वेळार जेन्ना जेजू आतां ताजो वेळ पावलो आतां खुर्सार वचपाचो, आतां पळय जेन्ना रुपांतर जालें, हो वेळ लागीं पावलो ताका मरोन वचपाक, ताका खुर्सार वचपाक. पूण आतां एक दादलो येता आपल्या पुताक घेवन, आनी हे शीस जे आसले, जाकोब आनी पेद्रू आनी जुआंव सोडून बाकीचे शीस ते देंवचार काडूंक शकनासले. म्हणटच आतां 19 वडीन ते येतात जेजू कडेन, म्हणटात, सायबा म्हणटात, आमच्यान हो देंवचार कशे भाशेन काडूंक जायना जालो. आनी 20वी वडीन जेजू कितें म्हणटा? म्हणटा, तुमकां भावार्थ ना मुडिना. जेजू कितें म्हणटा? And Jesus said unto him, because of your फेथ. unbelief. Unbelief. अनबिलीफ. तो तांकां मुडिना तुमकां भावार्थ ना. तो म्हणटा तुमकां भावार्थ हा, पूण तुमी मागणें करूंक ना म्हणून तुमचो भावार्थ त्या वेळार चलो ना. आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो, हांव कितें सांगूंक सोदता तें. Praise God. Thank you, Jesus. See, थँक यू even though जीसस. they had been given faith by Jesus, their faith was not working because they were prayerless. आणि हांव म्हणटा, ह्या वेळार ह्या शिसांक हांव तांकां बेनिफीट दिता, कित्याक तांकां कशे भाशेन मागणें करूंक जाय, तांकां
करूंक जायना जालें अजून पवित्र आत्मो मेळोंक नासलो ते कितें म्हणटाले आसले की बिश्टे आपल्या आमचे भाशेन ज्या भाशेन आयज ज्या लोकांक जो लोक न्हंय रोटना जावंक ना ज्या लोकां कडेन पवित्र आत्मा ना ती मागणी करतात सायबा बरो कर सायबा म्हाका बारीक ओकल दी सायबा हें दी तें दी 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 करून हात आमी मागणी करता ती पूण आमी जी आतां जेजूक ओकोता आमकां पवित्र आत्मा आसा आमी फकत आर्गां दिवन आमी मागणी करता वय की ना Yes. we who believe don't pray and say give we say thank you Jesus कित्याक आमी Thank you, जाणो Jesus. देवाच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां सगळें दिलां म्हणून वय की ना होय, होय. म्हणटच त्या वेळार जेजू आजून खुर्सार वसोंक नासलो आजून शिसांक पवित्र आत्मो मेळोंक नासलो ते मागणे कशे भाशेन करपाक ते नको आसले आनी देखून तांचो जो भावार्थ इल्लो आल्लो तो सांसवाच्या बियां भाशेन तोय भावार्थ चलोंक नासलो तांकां आतां दे हॅड फेथ बट दे हॅड अनबिलीफ म्हणजे कितें जेन्ना आमचो भावार्थ मागण्यांनी चार्ज ना आतां आमचो भावार्थ चलचो ना So our faith will work only through prayer. आयकतात म्हज्या भावांनो आमचो Yes, brother. भावार्थ मेलोलो आसतलो कित्याक आमी मागण्यांनी तो भावार्थ आमी चार्ज करूंक ना ताका आमी तो चार्ज दिवंक ना आमच्यान मागणे करिनासतना जाल्यार आमच्यान कितें करूंक जाता ना ब्रदर ना जो कोण मागणे करिना फकत सकाळीं इल्लें मागणें केलें रातचें इल्लें केलें दनपारचें कितें मातशें केलें हांगां मातशें इल्लें केलें पूण आमी कंटिन्युअसली प्रेयर ना विचित्र भाशांनी उलयना आमी आमचें मन जेजूचेर धरिना आमी हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो करता भाव भयणीनो हो काळ जावन आसा आमी कितें आमच्या तोंडांतल्यान उलोवपाची गरज ना बिश्टें आमी आतां क्लासीक येयलें हांव उतर आयकलें ही क्लास जाल्या उपरांत हाच्यो खबरो सांग ताचे हाका गायो दी हाका हें कर हाच्यो खबरो कर ताच्या हें करचें सो ते आमी विचित्र भाशांनी उलोवंक जाता वी कॅन प्रे इन टंग्स कित्याक आमी मागणे करिनासतना रावत जाल्यार आमचो भावार्थ मेलोलो जातलो आवर फेथ वील बी डेड आयकतात तुमी आयकतात तुमी होय, brother. आमी होय मागणी प्रभू करिना जाल्यार आमी सेक्रेट जाग्यार वचना जाल्यार आमचो भावार्थ मेलोलो आसतलो जाणें म्हज्या भावणीनो आनी तुमकां सांगूंक सोदता आयकात खूब फाटी आमच्या जिवितांत जी परिस्थिती येयल्या वायट परिस्थिती येयल्या त्या परिस्थितीक जाय पदवी सुमार 10,000 वोल्टाची आतां हांव तुमकां म्हणजे इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींग शिकयता आतां तुमकां थोड्या बायबल क्लास तुमकां इलेक्ट्रिकल इंजिनियर करता आतां तुमी जाणा आमच्या घरान 230 वोल्ट आहा 400 वोल्ट आहा पूण वोल्ट 11,000 वोल्ट आहा म्हणटा आमच्या परिस्थितीन जी आहा ताका खूब पावर जाय 10,000 वोल्ट जाय पूण तूं मागणें करिनाय म्हणून तुजी चार्ज फकत 10 वोल्ट आहा धा पूण तुका जाय पावर 10,000 इतली चार्ज जाय जाणें तुजी चार्ज कित्याक 10 आहा म्हणून जेन्ना तुका 10,000 जाय म्हणून कित्याक 10,000 ना कित्याक तूं मागणें करिनाय म्हणटच ह्या 10 वोल्टान तुका व्हडलो प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जातलो हांव विचारता तुमकां भाव भयणीनो समजा म्हजी परिस्थिती इतली वायट आहा इतली व्हडली आडखळ येयल्या मागणें करिनासतना म्हज्यान ती परिस्थिती पयस करूंक जाता ना 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 पूण जेन्ना हांव मागणें करतां आतां म्हजो भावार्थ एक्टीव जाता आनी आतां जी परिस्थिती वायट येयल्या त्या परिस्थितीक म्हज्यान म्हणूंक जाता त्या परिस्थितीक एक फुटबॉल करून दवरूंक जाता आनी खोट दिवन सामकी भायर पळोवंक जाता जेजूच्या नांवान हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 थँक यू Hallelujah. आयकतात म्हज्या Thank भाव you, भयणीनो Jesus. जेन्ना हांव मागण्यांनी रावतां जेन्ना परिस्थिती वायट येता तेन्ना न्हय पळय भाव भयणीनो जेन्ना म्हजी परिस्थिती वायट येता सगळीं मागणी करतली आतां तुमी आयकलां म्हणून
पण आता जेन्ना म्हजी परिस्थिती सारकी आहा, एव्हरीथिंग इज गोइंग रायट, आय हॅव टू बी कंटिन्युअसली इन प्रेयर. आम्ही मागणे करता जेन्ना परिस्थिती वायट आहा तेन्ना, पूण हांवें मागण्यांनी रावपाक जेन्ना सगळें म्हज्या जिवितांत बरें चलता तेन्ना हांवें मागण्यांनी रावपाक गरजेचें. ज्या भाशेन जो कोण मागणे करता जेन्ना परिस्थिती वायट जाता, पूण जेन्ना म्हजी परिस्थिती बरी आहा, हांवें मागण्यांनी रावपाक, हांवें त्या सेक्रेट जाग्यार रावपाक गरजेचें. कित्याक जेन्ना हांव त्या सेक्रेट जाग्यार जाता तेन्ना म्हजो बावार्थ एकदम गोड जाता. आनी केन्ना सयतान परिस्थिती वायट हाडीत जाल्या, म्हजो बावार्थ गोड जाला म्हणून म्हज्यान त्या परिस्थितीक फुटबॉला भाशेन सामकें खोट दिवन भायर उडोवंक जाता. प्रेज गॉड. आमच्या भावार्था वरवीं आमच्यान सगळ्यो वस्तू ज्यो आमचे आड येयल्या आमच्यान त्यो पयस धरूंक जाता मागण्यांनी. जाणें म्हज्या भाव भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, आमी ह्या वेळार एकदम वायट काळांत येता. वी आर एंटरिंग इंटू व्हेरी डिफिकल्ट टायम्स. देवाचें उतर आमकां सांगता की आमी ह्या निमाण्या काळार वी आर कमिंग इन व्हेरी पेरिलियस टायम्स. बरें, हांव तुमकां स्क्रिप्चर दाखोवंक सोदतां. दुसरी चीट पावलुची तिमोथीक 2:3. इंग्लिशीन घालया कित्याक आमचे भाशेन सारकें बरोवंक ना. इंग्लिशीन घालया, पूण हांव तुमकां आमचे भाशेन सांगता. 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Prayer or none. वाचूया. Which you hold, brother? Verse 1. Verse 1. This know also that in the last days perilous times shall come. बरें, आतां आमचे भाशेन घाल. पळोवया आमचे भाशेन कितें बरयलां तें. आमचे इंग्लिशीन सांगता, दिस नो ऑल्सो दॅट इन द लास्ट डेज पेरिलस टायम्स विल कम. आमचे भाशेन पळोवया कितें बरयलां तें. दुसरी चीट तिमोथीक 2:3. हे मात तुम्ही जाणो जावचें, निमाण्या दिसांनी एक भिरांकूळ काळ येवचो आसा. शाबाश. आमचे भाशेन हें तरी बरे भाशेन ट्रान्सलेट केलां. देवाक आर्गां म्हणटा. थँक यू जीसस. हे मात तुवें जाणो जावचें, निमाण्या दिसांनी एक भिरांकूळ काळ येवचो आसा. बाबणीनो, निमाण्या काळार एक भिरांकूळ काळ येवचो आसा जाल्यार आमचो भावार्थ आमी गोड दवरपाक गरजेचो. आयकतात तुमी हांव कितें सांगूंक सोदतां तें? My brother. ह्या निमाण्या काळार एक भिरांकूळ काळ येवचो आसा म्हणून आमचो भावार्थ गोड आसपाक गरजेचो. नातर आमी उंदरा भाशेन आमी काबार जातले. वी विल डाय लायक रॅट्स. देखून आमी जागी जावपाक, आमी इम्प्रूव जावपाक, आमचो भावार्थ आमी एक्टिवेट करपाक मागण्यांनी एकदम गरजेचो. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? भाव भयणीनो, हो काळ जो निमाणो काळ आसा इतलो भिरांकूळ जाल्यार हांव सांगिना तुमकां, हांव भिरांत दिवपाक सोदिना, हांव देवाचें उतर सांगता. ही पयली ओळ कितें सांगतात? दुसरी चीट पावलुची तिमोथीक 2:3 ओळ 1 म्हणटा, निमाण्या काळार एक भिरांकूळ काळ येवपाचो आसा. म्हणटो जो भिरांकूळ काळ येवपाचो आसा जाल्यार आमचो भावार्थ आमी गोड दवरपाक गरजेचो. म्हणून जेन्ना भिरांकूळ काळ येतलो तेन्ना आमी मागणी करतले काय? आमी आतां जेन्ना सगळें बरें आहा, आमचो भावार्थ आमी गोड दवरूंक आमी तयार जावपाक गरजेची, वय की ना? म्हाका दिसता 9 जाली आतां Praise Why, God. brother? Thank you, Jesus. कोण इंटरेस्ट घेना. सायबा हांवूच No, no, हांगा no.
बाबडीनो No, no, no. भिरांतूल It's काळ जाल्यार interesting, आमी brother. जाता भिरांतूल काळ जाल्यार आमचो बावार्द गोड रावपाक कित्याक बावार्दा वरवीं आमकां सगळें जैतिवंत जिवीत मेळटलें. कितलो भिरांत गोड काळ आसूं, कितली वायट परिस्थिती आसूं, आमचो बावार्द गोड आसा जाल्यार आमच्यान सगळ्या परिस्थितीचेर आड येवंक जाता, आमच्यान एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता. पूण तें जैतिवंत जिवीत जिवंक जाय जाल्यार, आमचो बावार्द गोड जावंक जाय जाल्यार आमी सदां काल मागणे त्या सेक्रेट जाग्यार रावन आमी सदां काल मागणे करून विचित्र भाशांनी उलोवन पवित्र आत्म्याच्यान उतरून आमचो बावार्द वाडोवन आमचो बावार्द गोड करून आमी सोल्दादा भाशेन रावंक एकदम गरजेचें, वय की ना? वय Praise वय God. Yes, brother. Praise Jesus. थँक यू आयजसान आमी ह्या भावार्थान आज अजून खूप वस्तू आज सांगपाक आमी फुडल्या बुधवाराचेर दवरल्या. आमी जाणा तुमी थोकल्यान कित्याक हांगाच्या फुडें वचत जाल्यार हांव 12 पासून तुमकां दवरतलें हांव. पूण आतां तुमी आयज म्हजें हें उतर पवित्र आत्म्याचें आयकलें. तुमी आयज सगळी तुमची चोत्राय Thank दिवन you, आयज उतर Jesus. आयकलें. तुमी मल्टी टास्किंग करूंक ना. हांव जाणा तुमी थोकल्यात म्हणून. आमी फुडल्या पावटी आमी कंटिन्यू करुया. जेजू कारगांव. Praise Praise God. Jesus. जेजू Jesus कारगांव. Thank Thank God. you. थँक यू थँक यू जीसस. ब्रदर थँक यू ब्रदर थँक यू थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. बाबाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगडा पवित्र आत्म्या, एक मागणें जावन आसा, एक संबंद तुजो आनी आमचो. आनी हो एकवट बांदून हाडटा जेन्ना आमी मागण्यांत सादता तेन्ना. मागणें जावन आसा न्हय एक मागण्याक बसूंकूच, पूण एक मागणें जावन आसा एकवटान जियोंक तुज्या सांगाताक बापा. आनी हो एकवट बांदून हाडटा जेन्ना आमी पवित्र पुस्तकाची ओळख जाणाव, ताची जाणवाय जाणाव, ताचें शिकप जाणाव, वो आमी ताका वेळ दिता, वो ताच्या सांगाताक आमी बसता तेन्ना. एकवट आनी मागणें बांदून हाडटा एक मनशाचो आत्मो आनी बापाचो आत्मो आमकां एक करता. आनी इतले आमी वाडटा तेन्ना आमचो भावातूय गोड जाता. आनी ह्या भावार्था वरवीं बापा तुवें आमकां आयज शिकोवन दिल्याय म्हूण आनी ह्या मागण्या खातीरूय तुवें आमकां जायती शिकोवन आमच्या आत्म्यांक तुवें घाल्याय म्हूण आमी तुका काळजांतल्यान आर्गां दिता पवित्र आत्म्या. आनी खरीच पवित्र आत्म्या ही शिकोवण जावन आसा आमचे जिविताची बदलणी, मनाची नवसरणी आनी एकवट बांदून हाडूंक आमचेच बोंदे, आमच्याच जिवितान, आमच्याच कुटुंबान आमी दुसऱ्याकूय तें दिवं. आमकां बोड आनी काळजीदारपण येता जेन्ना आमी मागण्यांत उबी आसा. मागण्याचेर आमी थीर रावता. मागण्यांताय आमी एकवटान बांदून हाडटा. जेन्ना आमी मागणें कोत्ता तेन्ना आमकां संवसारीक जाणवाय आमकां लागना. संवसारीक वेड आमकां लागना. पूण आमकां लागता फकत देवाचें राज आनी आमचें जिवीत देवाच्या राजान दुसऱ्यांकूय तें फावो जावंक. देखून बापा ह्या वेळार हे उतरा खातीर आनी तुज्या मोगा खातीर आमी काळजांतल्यान तुका आर्गां दिता. आर्गां तुका जेजू, वखाणी तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. थँक यू जीसस. Praise God.